सारकें कळ्ळें न्हू कितें अंडरस्टँड सगळें सिंपल न्हू अंडरस्टँड म्हणजे अंडरस्टँडिंग म्हणजे कितें वर्किंग नॉलेज सगळी खुशाल आहा कित्याक कित्याक खुशाल आहा एक्चुअली आमी खुशाल कित्याक आसूंक जाय जाणा आमी सदांच आनी एक दीस मेळ्ळो आयज आमी अत्म्यांक जेवण दिता न्हू अत्म्याचें जेवण न्हू कुडीचें जेवण आमी जेता स्टार्ट न्हू वयतात आमी तुका आर्गां दिता हांव जाणा आतांय तुवें भयणीच्या तोंडान उलयलां आतां तूं ह्या वेळारूय तुका जाय तशें गूट जे सर्गीचे गूट लिपोवन आहा ते तूं उगडापे करताय तुज्याच उतरांसून जे बरयलेल्या उतरांसून जे कितें आमच्या संवसारीक जिवितान घालून आमी चलपाक जाय आनी तेच तूं उतर त्या वक्तार परगट करता तुजे सायन्स एंड वंडर मिराकली करून उलयतानाच तुजे जसो पेद्रो उलयतालो आनी तेन्नाच मिलाग्री घडटाल्यो जेजू उलयतालो 3 दीस तेन्ना सगळ्यांक मिलाग्री घडल्यो थंयसर तशेंच आतां उलयताय तुजें उतर तेंच उतर आनी तेंच उतर सगळ्यांक समजोणी गावता आनी तेंच उतर स्वतंत्र करता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिन वाचता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्तांव नांवान करता आमेन आमेन आयज आमी पळोवया इजाकेल 37 1 पर्यंत इजाकेल चुकलेली हाडां टॉपीक तेजे सर्वेस्वराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सर्वेस्वरान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका पालख्या मदें हाडांनी भरलेल्या पालख्या मदें म्हाका व्हरून उबो केलो ताचेर मदले सगळ्यान तेणेन म्हाका भोंवलयलो त्या फाडक्याचे जमणेर खूब खूब हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलेली तेणेन म्हटलें मनशाच्या पुता ही हाडांचेर जीव येवं शकता काय हांवें म्हटलें तें तूं जाणा सर्वेस्वर देव कितें म्हणटा देवान कितें केलें एक इजाकेल म्हणून एक मनीस आसलो आमच्या भशेन प्रॉफेक्ट तो आनी देवाचे उतर परगटा आनी तेचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तो पवित्र आत्म्यान भरोन तेका एका फालक्या मदें अशी फालकें आसलें तितून भितर सुकलेली हाडां आसली थंय व्हरोन उबो धरलो आतां आमचेरूय पवित्र आत्मा आमकांय देव खंय खंय व्हरतलो आमकांय देव व्हरतलो कोणाचे कडेन व्हरतलो उलय म्हणटालो संदेश दी आतां कितें म्हणटा तो व्हरता तांकां उबो करता त्या हाडां कडेन आनी संदेश दी म्हणटा उलय म्हणटा त्या हाडां कडेन मनशाच्या पुता आतां मनशाच्या पुताक कित्याक सांगता तो देवाक जायनासलें तें उलोवपाक जातालें न्हू आतां देव दाखयता मनशाच्या पुताक म्हणजे आमकां सगळ्यांक अधिकार आसा तो दाखयता मनशाच्या पुताकूच म्हणजे मनशाकूच अधिकार आसा ह्या सुकलेल्या हाडां कडेन म्हणजे कसलेंय कितें आतां सुकलेल्या हाडांक जीव येवं शकना न्हू कसली वस्त आसा न्हू ती घडोवन येयना तेंचे कडेन उलोवंक जाय आमी जो संदेश देव दिता पळय तो बायबलांतलो आतां मनशाच्या पुताकूच कित्याक दिला तेणी कित्याक जाणा जेनेसीस 1:26 कितें म्हणटा मनशाच्या पुताकूच तेणी म्हणजे आमकां कित्याक हुकूम दिलो तेणी दिवपाक देवा कडेन जातालें न्हू त्या हाडांक हे कर शिरो घालता तुमकां मांस ते घालता सगळें म्हणून देवाक जातालें देव आतां आमकां दाखयता की आपणें तुमकां म्हणजे सगळें आपण सगळें करून दवरलां आतां तुमी हो संवसार तुमकां तुमी तेचेर रास चलया पळय
आमच्या रूपाचो आणि आमच्या सारखेचो सारख्याचो मनशाक रचुया आणि समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर अंतराळाल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मन जातीचेर सगळ्या रानवटी जनावरांचेर आणि पृथ्वीचेर पोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलय. आता मनशाक तयार केलो न्हू देवान आनी मनशाक कितें सांगलें ह्या पृथ्वीचेर जे कितें आसा न्हू तेचे तूं राज चलय, डॉमिनियेट कर, तिचे तूं सारकें रूल कर. मनशाक सांगलें, ताका लागून तो इजाकियालाक सांगता तूं ह्या हाडां कडेन उलय, म्हणजे दाखयता कशें आमी हें करूंक जाय तें. डॉमिनन्स कित्याक देव म्हणटा कितें जाणा, साम्स 115:16 वर्स, पृथ्वी देवाचे, स्वर्ग देवाचे आनी हे देणे पृथ्वी मनशाचे देणे दिला आमकां. आमकां देवान एक देणे दिलेलें आसा. ही पृथ्वी न्हू देवान आमकां देणे दिला मनशाक. आतां आमकां कितें देणे दिलें न्हू, आतां सपोज एक घर लिंडाच्या डॅडीन हें दिलां ताका, देणेक दिला. आतां सगळें हेजेर कितें करूंक जाय, लिंडान आपणाक जाय तेंच करूंक जाय. ते परत परत वचून डॅडीक विचारतले हेजेर कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाय म्हूण विचारतले. ना, तुका कळ्ळें आतां देणे म्हाका दिला म्हणून. तूं आपणाक जाय तशें देवाक म्हणजे डॅडीक तूं विचारतलें अशें करूंक सोदता, कितें तरी सांगतलें न्हू. तशेंच आमकां हें पृथ्वी हें देणें दिलेलें आसा. ह्या देण्याचेर, ह्या पृथ्वीचेर आमी आमकां देवाचें उतर घेवन उलोवपाक जाय. आमकां जाय तशें करपाक जायना, कित्याक देवान आमकां हें देणें दिलां. विस्वास दवरला आमचेर, हेजेर आमी रूल दवर. विस्वासान तेणी आमचेर सगळ्यांचेर विस्वास दवरला न्हू देवान. ताका लागून आतां लिंडाक विस्वास धरून घर दिला न्हू, घर दिलं विस्वासान, म्हणजे हें बरें घर आपणें चलयतलें म्हणून एका बापायन तेज्या आनी कोणाक दिवंक ना, चेडवाकूच दिलें घालून एक देणें म्हणून. कित्याक ताका विस्वास आहा आपणाचें चेडूं हें घर बरें चलयतलें आनी तेजेर बरें दवरतलें, कोणाक वायट काम दिवचें ना घरान म्हणून दिलें. तशेंच सर्गीच्या बापान आमचेर विस्वास धरून हे पृथ्वी आमकां दिलेली आसा. कळटा, आमकां विस्वास धरून दिला न्हू. जशें ताका विस्वास धरून तें मागीर विस्वास म्हाज्या बापायन म्हाजे विस्वास धरून दिला म्हणटकूच हांव कितेंचें कितें करची ना न्हू. तशेंच हे पृथ्वीचेर देवान आमकां विस्वास धरून हे देणें दिलेलें आसा न्हू. आमी कितें करची ना न्हू, आमी कितें सांबाळटली सारकी ही पृथ्वी आमच्या उतरांनी तशी सांबाळटली, म्हणजे कितें बरयलां पळय तेंच धरून आमी हे पृथ्वीचेर काम करतली न्हू. रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आमकां म्हणटली आनी भिरांत आसतली देवाची अशी. भिरांत म्हणजे देव आमकां खास लागता तशी न्हू, मोगाची भिरांत. आमकां आवय बापायची आवय आमकां सदांच मारताली पूण आमकां भिरांत आसताली न्हू. खंय गेली जाल्यार रातची गेली ना घरा येवंक जाय, आमकां मारतलो असो न्हू, म्हणजे एक मोगाची भिरांत कशी, तशी देवाची भिरांत आमकां मोगाची आसपाक जाय. हें कितें बरयलां तें आमी करूंक जाय. आनी ही जे विस्वासान आमकां ही पृथ्वी दिल्या न्हू, विस्वासान दिल्या न्हू आमकां ना. विस्वास दवरला आनी आमकां हेजेर रूल कर सांगला, तेजेर राज चलय. आमी ते राज कशें चलोवंक जाय उलोवन न्हू. देवान संवसार कसो केलो, पृथ्वी खंय सारकी काळोखान भरलेली, आकार नासलेली आसली, कांयच तेचो जावपाचें अशें हे सिम्टम कांयच नासले उजवाड जावपाक. पवित्र आत्मा आसलो पूण तो काम करिनासलो. कित्याक पवित्र आत्मा भोंवताळो घालता म्हणटालो न्हू, थंय भोंवताळो घालीत आसलो. कित्याक काम करिनासलो, ताका कोणीच उलोवंक नासले उतर, ताका उलोवंक नासले. ताका जाय तसलें आयकूंक पळय. आतां उतरां आमी भरपूर उलयता न्हू, ताका उलयलें, ताका आयकूंक येयलें तें उतर तेणें सोमतेंच काम केलें. आमकांय तशेंच पवित्र आत्मा, तोच पवित्र आत्मा काल आयज सदांकाळ तोच आसा. तो पवित्र आत्मा जेन्ना आमी उलयतली देवाचें उतर मॅसेज दितली तेन्नाच तो पवित्र आत्मा काम करतलो न्हू. ताका लागून तो इजाकियालाक म्हणटा तो मनशाच्या पुता ह्या हाडां कडेन उलय. देवा कशें जाता त्या हाडां कडेन उलोवपाक, पूण देव दाखयता मनशाक पदवी दिलेली आसा. आतां जेजू कसो येयलो, जेजूक संवसारान आदामाक धाडला तसो धाडूंक जायनासलो, देवाक जायनासलो. आदाम जसो येयलो मातयेचो करून जेजूक करूंक जायनासलो. पूण देवान कितें सांगलां, ही मनशाक न्हू पृथ्वी दिल्या एक देणें. आतां कोणाकूय जर हे पृथ्वीचेर राज करूंक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें, मनीससान येवचो पडलो न्हू. मनीससान, कित्याक मनशाक राज करूंक दिला मनशाक. पूण आतां मनीसान देवाकूय कोणाक धाडटले जाल्यार मनीसानूच धाडचो पडलो न्हू. सारको मनीस जल्माक येता पळय तसोच
देवाक जेजूक धाडलो सायबीण माई कडेन न्हू. सायबीण माई एक मनीस आसली, तिची सोयरीकोत जाल्ली, पूण ती देवाच्या उतराक भिरांत सगळ्यांक येता न्हू, देवाची मेसेजीक मातशें कितें जाल्यार कळना जाल्यार मातशें भंय दिसता न्हू. तिका भिरांत दिसली, पूण तिका शिकपाचें आसलें देवाचें उतर, म्हणून ती कशें विचारता हें कशें जातलें. ते देवाचें तिका खोशी आसली कितें तरी करपाक. आमच्या लायफान न्हू जायते मनीस येतले, थोडे मनीस कितें तुका टॅप करूंक येतले आनी थोडे मनीस शिकपाक येतले, आमकां ते जाणा जावंक जाय. थोडे तुका तुजे मिस्टेकीत काडपाक येतले. आतां सायबीण माय हांगा मिस्टेक न्हू, तिका जाणा जावंक जाय कितें देवाचो वावर कसो करूंक जाय, देवाक तिका करपाक जाय आसली. तशेंच आमच्या लायफान कोणी विचारतलो हें कशें शिकोवंक जाय, हें देवाचें उतर म्हणजे कळटा मनीस केन्ना तुका हें करता. सायबीण माय ही खालती जाली देवाच्या उतराक, आनी तिणें कितें केलें देवाच्या उतराक सोत मारलें न्हू. काल एकलो भाव मेळ्ळो आमकां. भाव म्हणटालो सायबीण माय आमकां तेवसूच करूंक लायला, सगळो गो तेस कर सांगला. हय सांगला. एक्चुअली तेवसांनी आसा देवाचें उतर आसा, हांव एगेन वचना आसूं, पूण आमकां तिणें कितें काडलां तिजी कोळणी आमी करपाक जाय न्हू, ती करिना, कोणूच करिना. आतां तिणें कितें केलें देवाचें उतर येयलें, जरी तिका कितले प्रॉब्लेम आसले, तिका सोयरीकोत जाल्ली, तिचो बॉयफ्रेंड म्हणजे तिचो आतां सोयरीकोत जाल्लो, तो एंगेजमेंट केलेलो, तो कितें म्हणटलो आपणा गर्वेश सावा, आवय बापूय कितें म्हणटली, संवसार कितें म्हणटलो, तेचो फुडार आसलो तिचो. सगळें तिणें आपणाचें कांयच करूंक ना, सगळें त्याग केलें आनी देवाच्या उतराक हें केलें. आमी आमच्या जिवितान सायबीण माय भाशेन कितें तरी त्याग करता का आमची पयली डिजायर जावन मागीर तुजें आमी काम करता न्हू. आतां ते भुरगेपणान म्हणलें राव गो म्हाजें काजार जावन मागीर हांव देवाचें उतर करता न्हू, राव आतां खंय, आतां म्हाका फुडें ना, भुरगीं जालीं मातशी व्हडलीं जावन न्हू, मागीर देवाच्या राज्यान काम करया. मागीर भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटकच आपणाचें शिकतलीं न्हू. भुरग्याचें काजार जालें राव, तिजीं भुरगीं जाल्यार ती कामाक वयता न्हू भुरगीं न्हू. आमी कितें तरी सॅक्रिफायस करता सायबीण माय भाशेन, कोण तरी करता हांगा सॅक्रिफायस. तिणी कितले सॅक्रिफायस केले, लायफ आपणाचें सगळें आंकवारपण सगळें जेजूक देवाच्या उतराक भेटयलें. आमी ती कितें करूंक जाय कोर म्हटलां न्हू, तें कांयच करिना, पूण आमी सायबीण माय करता सगळीं जाणां. बरें वायट न्हू, कित्याक संवसारान आख्ख्या संवसारासून तिका एकलेच अस्तुरेक देवान वेचून काडली, एकलीच न्हू. आख्ख्या संवसारान कितल्यो अस्तुऱ्यो आसतल्यो आसल्यो, पूण देवान तिका वेचून काडलें आनी स्पेशल तिका वेचून काडलें. पूण तिका आमी मान रेस्पेक्ट सगळो फावो करून तिच्या एगेन्स्ट आमी उलोवंक जायना, कित्याक तिणी कितें तिजें एक एग्जाम्पल आमकां बायबलान आमी तिणी कितें केलें तें आमी करपाक जाय, आमच्या कोळण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. तिणें मागीर कितें केलें उतर गावलें तिका, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवय घडो, ती गर्वेश जाली. मागीर कितें केलें घरा बसली, तिणें स्टेप घेतलो न्हू दुसऱ्याची सेवा करपाक. आपल्या मावशी भयणीक थंय पासून एक पॉयंट आसा, तिका मावशी भयण गर्वेश आहा म्हूण कोणा कडसून कळ्ळें, चोडया कडसून कळ्ळें. ती राग धरून बसल्या, ही म्हाजी मावशी भयण म्हाका सांगूंक ना, हांव कित्याक वचों, आमी त्या सुवातेर कितें करता इवन धाकटो बर्थडेक पासून सांगूंक ना जाल्यार आमी कितली फुगता, जायना आमकां. म्हाका बर्थडेक सांगूंक ना, हांव कित्याक वचों. आतां ही सायबीण मायचो एकूच गूण बरें दिसता की ती खालती ल्हान जाता सारकी, आनी तिचें वाचून अशें म्हणजे थोडेंच आहा फुडल्यार म्हणल्यार कितलें तिचें जिवीत कशें आहा तें कळटा तिचें. तिका कोणी कितें म्हणूंक ना, सांगूंक ना, ना सांगो, आपूण वयता न्हू. देव म्हणटा कितें बायबलान आमकां म्हणटा देव तुका जें कितें करूंक जाय दुसऱ्यांनी न्हू, तूं पयलीं कर. आमी सगळ्यांक कडसून सगळें करून घेवंक सोदता, तूं म्हाका पयलीं कर मागीर हांव तुका करतलें न्हू. पूण बायबलान तशें ना, हांवें पयलीं करूंक जाय, कोणाक कितें करूंक जाय आतां बोगसूंक जाय, हांवें पयलीं बोगसूंक जाय, मागीर तूं एक्सपेक्ट करता मागीर तुका बोगसी जालें म्हणून. आमी बोगसिता पयलीं तेणे म्हाका येवनी म्हाजे कडेन बोगसणें मागोनी मागीर हांव बोगसणें मागतलीं न्हू, ना करिना आमी. पण तिचे गूण आनी थंयसर तिचे गुणा सारकें कळटा की तिका कोणाचेंच सांगूंक ना, तिका आपणे काना गांवान तिका आपणे नासलें
जाणा सिसांग आनी जेजूक आपयले पूण तिका आपणे नासले पूण ती गेली. आमी खंयचे सुवातेर न्हू आमी केन्नाच न्हू आमी सायबीण माय भाशेन जावपाक सोदूंक जाय. एक एक स्टेप जावंक जाय आमचे. कितले खालतेपण तिचें जिवीत. थोडे आसा बायबलान वाचून पळोवशी जाल्यार तिचे जिविताचेर कळटा ती चडशी तिका दुसऱ्याचें आनी देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें करपाचें आसलें. आनी ती आमकां तेंच सांगता जेजू कितें सांगता तें करा. काना गांवांत सांगता न्हू सिसांग सांगता म्हणजे आमकां सांगता जेजू बायबलान कितें सांगता तें करा. आतां जेजू कितें सांगता आमकां तेंच आमी करूंक जाय. आमकां जरी आमकां देवान आदीत पेरान पृथ्वीन देणें दिल्लें पूण कोणाकूच आनी वयल्यान कमांडमेंट दिल्ले 10 कमांडमेंट दिल्ले न्हू तेजे वरवीं आमी हे पृथ्वीचेर राज चलोवंक जाय आसलें पूण जालें कोणाकूच हें जावंक ना म्हणून जेजू येयल्लो. जर तर आमी ते कमांडमेंट पावले आनी आमी सारकेंच जेजूक येवपाची गरज नासली न्हू. आमचे कडेन जायना जालें एक हेल्पर आमकां सेवियर जावो पडलो आनी तो सेवियर कसो येयलो मनशाच्या पुताच्या रुपानूच येयलो. देवान धाडलो तेजे वचून आमकां कशें राज करूंक जाय तें जेजून आमकां शिकयलें हे पृथ्वीचेर राज करपाक. तेज्या पयलीं आमकां कळनासलें आमकां जाय तशें आमी करतालीं कळ्ळें. तेका लागून संवसारान जेजू कित्याक येयलो ही जी मोती ही पृथ्वी जी आमकां देणें दिल्लें ते देण्याचेर कशें रूल करूंक जाय आसलें कळ्ळें. मनशाक शिकोवंक येयला मनशाक हे पृथ्वीचेर कशें देणें करूंक जाय शिकोवंक येयला कळ्ळें. जेजू कित्याक येयला तेजे वचून आमी शिकता न्हू आतां मनशाचेर मनीस आमी जाल्यार कशें आमी रूल करूंक जाय संवसारान. एक कुड्डो येयलो कशें रूल करूंक कशें उलोवंक जाय कितें करूंक जाय सगळें आमकां जेजू वरवीं शिकली न्हू आमी. तेका लागून जेजू येयलो पृथ्वीचेर मनशाच्या पुताक शिकोवपाक. जेजू येवन कितें केलें उलयलो न्हू उलोवनूच सगळें केलें न्हू. जशें देवान उलोवन संवसार रचलो तो जेजूनी आमकां शिकयलें उलोवन हें मनशाक पदवी दिली जिबेचेर पदवी दिली न्हू. प्रॉवर्ब्स 18:21 जिबेर कितें उलयता तें आमच्या जिवितान घडटा आनी घडटा. मातशें सिंपल पासून कितें जालें जाल्यार आमचो रिट्रीट आसलो फोण्या 3 दीस कोंकानी आनी संडे म्हाका कोणाची बायबल क्लास आसली आनी आमची न्हू सोयरी एक खूब बरी नासली ती मरताली ती सारकी सिरियस. हांवें तिका पयली आतां कितें पळय आमचे रूल कशें जाता ते ती बुधवार आसा गेली तेन्ना हांव पयलें तिका वेनसडे ती सारकी आयज वयता अशी उमेता. आतां बेरेस्तार आसा गेले बुधवार आसा ती गेल्यार बेरेस्तार म्हाका मेळटा आनी शुक्रार आसा आतां म्हाका फोण्या वचोंक जाय. जेजू ती मरे शुक्रार शेनवार आयताराचे राती कितें जावं सोमार सकाळी कितें जावं इतलें वागलें हांवें हाटेक कशें येताना म्हटलें कितें जालें म्हण जाणां सोमार सकाळी मेली ती. कितले दीस देव आमचो म्हणजे हांव हें अशें एग्जाम्पल अशें दिता पूण देव आमचेर इतलें उलयलें न्हू हांवें तेंच घडलें जाल्यार म्हाका रिट्रीटाक फोण्यासून घरा येवचें पडटलें आसलें न्हू. अशी मेलेल्यांक जेजू म्हणटा माती लाय पूण मातशें संवसारान जियेता न्हू मातशें ती कितें तरी लागता न्हू. म्हणलें जेजू म्हाका सवार फोन येयलो हांवें म्हणलें शिवर ही काय येयलो फोनाक पयलो 8:30 काय कितें जाली हांवें म्हणलें ती गेली दिसता गो म्हणलें जेजून म्हाजें मागणें आयकून हरशी तेका न्हू म्हाका फोण्यासून परत मागण्यांक परत वयचें परत येवपाक खूब पयस न्हू आनी म्हाका आतां 3 दीस आहा न्हू देवाकूच दिवपाक जाय अशें म्हाजें हें आसलें. म्हणून हांव एक एग्जाम्पल पळय आमी कितें उलयता न्हू तें उलोवनूच मनशाक देवान उलोवपाक पावर दिलेलो आसा. तो आमी पावर कसो यूज करता चडसो आमी कितें करता बरी उतरां उलोवन देवान आमकां पावर दिला देवाची काकूट आहा न्हू आमकां ग्रेस आहा न्हू देवाची आमकां कृपा आहा. आमी कितें केल्यार जाता ना न्हू थोडी म्हणटा कृपा आहा न्हू हय देव आमचो बक्षिता पूण मुद्दाम कितें करपाक जायना. जेन्ना आमचे कडेन चुकोवन कितें जाता तेन्ना आमकां ती काकूट लागता. आतां आमी स्कुलान मुद्दाम फेल जाता आमकां ग्रेस मार्क आहा म्हणून कोण तरी मुद्दाम फेल जातालो चुकोवन न्हू
मागीर आमकां ग्रेस मार्क दिवन आमी पास जाले. तशेंच आमी कोणी मुद्दाम कितें करूंक जायना. ग्रेस आहा म्हणून आमकां देवाची कृपा आहा. आं देवान आमकां कित्याक दिला? आमचे कडेन जायना म्हणून आपणाची कृपा देवान आपणाक दिलेली. आमचेची जायना तें कितें करूंक जाय न्हू. हे मनशाक जो रूल केला हे पृथूम धेणे तेजेर आमी कशें रूल करूंक जाय ते आमचेची जायना. आमी पडटा म्हणून आमकां ग्रेस दिल्या. आमी मुद्दाम पडटली आनी ग्रेस मागतली? स्कुलान मुद्दाम फेल जातली आनी आमकां ग्रेस दितली टिचर? ना न्हू. ताका लागून आमकां देवान ग्रेस दिल्या ती देवाचें उतर घेवनूच आमी जिवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलोवंक जाय. कितें उलयता देव, देवान आमकां कितें सांगलां उलय तें आमी उलोवपाक जाय. देव आमकां उलय म्हूण सांगता. आमचें चड कितें जालां? मागणी न्हू. कितली मागणी केल्या ना. सकाळच्या 3 उठून हांव मागणी करताली तरी देवान म्हाजें मागणी आयकूंक ना. मागणी सांगला देवान आनी टायम दिला देवान आमकां. खंय तरी आहा बायबलान टायमी मागूच मागणी करूंक जाय आमकां. हय अजुनी मेन म्हणजे कितें? देवाचे मनीस सांगता खंय तांकां. आनी बायबल सांगता कितें जाणा? बायबल कितें सांगता जाणा? बायबलाचे एगेन्स्ट कोण गॅलेशियन 1:6 म्हणटा. बायबलान कितें आहा तेच आमी प्रीच करूंक जाय. तेज्या भायर पळय आमी कोण प्रीच करता न्हू तेजे श्राप येता. कस्ट आमी कितें हितून आसा न्हू तेन्ना हांव पासून आतां आमकां पासून प्रीच करूंक जाय. ताका लागून आमी पवित्र आत्म्याक सांगता. कित्याक पवित्र आत्मो केन्नाच रॉंग शिकोवचो ना. स्वतूच शिकयतलो. ताका लागून आमी उबी रावता तेन्ना पवित्र आत्म्याक तूं उलय म्हाज्या तोंडानसून. कित्याक पवित्र आत्मो दिलोलो आसा आनी देवान ऑलरेडी सांगलेलो तुमकां एक हेल्पर दिलो तुमकां शिकयतलो. कितें शिकला तें तुमकां उगडास काडटलो. कित्याक एकूच पवित्र आत्मा आसा आमकां हेल्पर. तो म्हणटा कितें बायबलान गोंयचें कितें आहा तें शिकयलें शिकोवपाक जाय आमी. तेज्या भायर जर आमी शिकयता जाल्यार आमचेर श्राप येतलो. ताका लागून देवाचें उतर पासून शिकयतना आमकां ततूर शिकोवंक जाय. बेश्टेच गेले आनी कित्याकूय लागून पयशे घेतले कितें जाता न्हू. अशें एक थोडे आतां हे थोडे सांगता 3कूच मागणे करूं आनी सगळीं 3कूच मागणे करूं म्हणजे करतात. खूब जाणां म्हाकाय सांगताले पूण आमकां अजून बायबलान मेळोंक ना 3 मागणे करूंक जाय. बायबल म्हणटा Hebrews 13:5 खंयचे गिरेस्तकायचे आज धरू नाका तुजे कडेन आहा तितल्यान जादूसी राव. कित्याक देव तुका जेजू तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना. तो सदांच आमच्या वांगडा आसा न्हू देव. तो आमकां सांडचो ना सोडचो. आमी केन्ना उलो करूं येता न्हू. हांवें ताका म्हटलें तुज्या आवयक आनी बापायक तूं टायम दिताना तुमी उलोवपाक टायम दिताले आवय बापायक केन्ना तरी दिला ना. कित्याक म्हणजे केन्ना तरी दिला कित्याक दिवंक ना? ती म्हाज्या बरोबर आसा न्हू. ती सदांच आसता न्हू. म्हजो बापूय कामाक सुयलो म्हणटकूच उलयता. केन्ना आसलो घरा तेन्ना उलयता. कित्याक ती म्हाज्या बरोबर. देव आमच्या बरोबर बरोवन दवरला. आपूण तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. तुका केन्ना सांडचो ना आनी सोडचो ना. सो आमी देवा कडेन केन्ना उलोवंक जाय? एनी टायम न्हू. टायम ना. आनी जर्माया म्हणटा तो म्हणजे तेणी जर्माया ओल्ड टेस्टिमेंट आपणाक केन्नाय उलो कर. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो आनी ज्याची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूण हांव तुका उक्ते करतलो. केलो ऑलरेडी आमकां जेजू वरवीं उक्ते केलेले आसा ते. म्हणल्यार तरी तो सांगता केन्नाय उलो मार. कॉल तुमी केन्नाय. ते टायम ना आमकां केन्नाय म्हाका तूं जाप दी हांव तुका जाप दितलो आनी फुडें तुका कितें जाय तुका कितें समजणी ना तेजी पासून तुका आपूण म्हायती दितलो. 2 वस्तू आमी जेन्ना खंयच्याय वेळार उलो कर ताका तो आमकां जापूय दितलो म्हणटा आनी तुका कितें कळोंक ना तुका कितें समजना ते पासून आपूण शिकयतलो. आमी देवाक टायम आसा. खूब अशें आसा आमकां थोड्यांक मागीर म्हणजे शिकोवंक जाय आमी ताका लागून. कित्याक आमी जेन्ना कोणाक गायड करता न्हू आमचे वचून गायड जाता आनी तो फुडें वचून दुसऱ्यांक मागीर हांवूच जर रॉंग जाली दुसरी रॉंग जाली तिसरे ते वयता ती सगळी लायकी लायन रॉंग जाली आनी मागीर ते श्राप कोणाचेर? कित्याक हांवें रॉंग प्रीच केलें न्हू हांवें रॉंग हें केलें न्हू. अशें एक्चुली न्हू हांवें प्रीच केलें तुवें स्वत मारलें तुजेरूय श्राप. तेज्या फुडें आहा गॅलेशियन 1:6-7 मागीर वाचून पळय दाखयता. तूं स्वतूय मानता तेजेरूय श्राप आसा.
आमी कोणागेर गेल्ली थंयसर एक बरो 13 वर्साचो चेडो. आतां तेका लागून न्हू जोण एकल्यांक जेजू म्हणटा कितें देवाचें उतर शिका, तेका शिका शिका. तेका कितें सांगलां तेजेर देंवचारान कॅप्चर केला. देंवचार सारको गुलाम केला तेका देंवचारान. दोगांनी सांगलें, एक पास्टर आनी एक देवाचो मनीस. हांवें हांव म्हटलें तें कांयच नको. हांव तांकां काय म्हणिना, तांकां देवान वेचून काडलेलें आसा, पूण हांव नको. पूण हांव तुका बायबलान सांगता, जेजू केन्ना प्रवचन करतालो, कितें करतालो जेजू? सांगतालो कोणाक तुजे देंवचार पडला चल घरा म्हणटालो. तो देंवचार लागला म्हटल्यार तो सोमतो कमांड करतालो न्हू. सो ती पदवी आमकां दिवंक ना, मॅन ऑफ गॉड दिवंक ना, देवाच्या मनशाक दिवंक ना ही पदवी. पास्टरांक बी सगळ्यांक पदवी दिलेल्या. बायबल सांगता मार्क 16:17 सांगता बिलिवर्स जो कोण म्हाजे स्वत मानता तो देंवचार काडटलो. सो तुमी कित्याक दुसऱ्यांक सांगता भिरांत काडटा? तुमचे कडेन पावर आसा न्हू, काडा न्हू. ती भिरांतीन भरल्या फॅमिली. जेजू कोणाकूच सांगिनासलो. जेजू कोणाकूच वायट कितें सांगूंक ना. आमी तें वायट काडूंक सांगूंक जायना. आमचे कडेन जाता न्हू, आमी काडून दाखोवंक जाय. आतां आमी वयता पूण एक्चुली तेका कांय ना. तो बायबल सगळो वाचता, खुरीस घातल्या गोंयान सगळें आसा. तेका कांय ना. इवील स्पिरीट ना, आमची उतरां. तो वाचतालो बायबल हातीन घेवन. हांवें ब्रदरूय एका टेस्टिमनी सांगता, ते कोणाचे इवील स्पिरीट आहा न्हू, बायबल घेयना, ते पिसता आनी उडयता. इवन खुरीस कोताचो रोजरीक बसून खुरीस आसा तो मोडटा. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला, मोडला आनी टॉयलेटान उडयला. हांवें डिलिव्हरन्स करताना हातीन घेयना. ती बायबल घेता, बायबल घेवंक सोदता म्हणजे पिजू. आनी तो तसो ना. पूण ही उतरां कोणाची? आतां आमची न्हू, मनशाची. देवान मनशाक पदवी दिलेली आसा न्हू, आमी यूज करूंक जाय, काडूंक जाय. कित्याक सांगूंक जाय आमी हेजेर देंवचार पडला तेजेर बसला? गरज ना. बायबलान जेजून तोय सांगूंक ना. जेजू म्हणटा कितें? भयणीन स्क्रिप्चर घेतलेलो पळय, जॉन 14:12. चोट मानता ती म्हज्या पेक्षा चड मिला कितें करतली? जेजू पेक्षा आमी जेजून तो देंवचार काडला, आमी आनीक काडटले न्हू. सो आमी दुसऱ्यांक सांगपाची गरजूच ना न्हू. सगळ्यांक पदवी दिलेली आसा. थंय बरयला मार्क 11:23 म्हणटा थंयसर, कोणी दोंगरा कडेन उलय म्हणटा न्हू, आनी ते आयकतले. कोणी त्या प्रॉब्लमाक कसले प्रॉब्लम आसूं देंवचाराचे कोणी जर उलयले आयकतले, तांकां दर्यान वचून पडोकूच जाय ना. सो तेका लागून आमी देवूय म्हणटा जोण एकल्यांनी बायबल हो शिकोवंक जावो. डॉटरनी 6 दिसता ते म्हणटा तुमच्या दारार म्हणटा देवाचें उतर मारा आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकोया. कोणाक सांगता? आवय बापूय कोण म्हणटा शिकोवंक ना? पाद्रीन म्हणटा शिकोवंक ना. बायबल सांगता आवय बापायनी भुरग्यांक देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आनी भुरगीं वायट रस्त्यार सगळे मागीर देवाचेर घालता. कित्याक? आमी जर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी देवान कितें दिल्ली आवय बापायक ती आमी जर करूंक ना जाल्यार आमी देवाक कित्याक ब्लेम करपाचें? एका ब्लेम करपाचें ना. वायट रस्त्यार गेली जाल्यार देव म्हणटा पयलीं सोदात स्वर्गीचें राज आनी तुमकां सगळें मेळटलें. आमी आमच्या भुरग्यांक पयलीं स्वर्गीचें राज सोदूंक शिकोवंक जाय. हे तांकां इंजिनियर जावंक जाय, डॉक्टर जावंक जाय, बरें शिकोवंक जाय, ते देव शिकयतलोच न्हू. हेर वस्ती म्हणटा न्हू. पूण आमी तें शिकयलां. ताका लागून आमी OCA 4:6 भयणीन घेतला सकाळीं. कित्याक आमी सांडटा पोरजां आमची? आमी कित्याक सांडटा? आमी कित्याक हेजे तेजे आयकता? कित्याक आयकता आमी हेजे तेजे? कित्याक आमी ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमकां ना. देवाचें उतर आमी घेवन बसोंक ना. आमी जे देवान आमकां कायदे दिलेले आसले, तुमी शिका देवाचें उतर, कायदे सिस्टम आसली ते आमी नकळो. आमी कोणीक सांगलें माग म्हटलें आमी थंय माग म्हाज्या पासत. हांव न्ही एक्सपर्ट आसलें, जोणायकूय पळयलें न्हू. माग म्हजे भयणी पासत माग. कित्याक? आमकां समजणी ना आनी कोणाक शिकयता तांकां समजणी ना. कित्याक कोणीच पवित्र आत्म्याचेर पाती येवंक ना. पवित्र आत्मा शिकोवणदार आसा. आमी पवित्र आत्म्याचेर पाती येत जाल्यार तोच आमकां शिकयतलो. जे कितें गूट आसा न्हू बायबलान तेच शिकयतलो, भायलें कांय शिकोवचो ना. जे कितें बायबलान आहा तेच पवित्र आत्मा शिकयतलो. 1 John 2 हेजेर आसता, सोत तेच शिकयतलो, कांय शिकोवचो ना. पवित्र आत्मा आमकां कितें सोत
पळय तेच शिकयतलो. ताका लागून आमी पळयत आत्म्याचेर पातयेवंक जाय. आमी आमकां जाय तशें देवाचें उतर परगटूंक जायना. कोणीच जायना. म्हाज्यान पासून म्हाका जाय तशें परगटूंक जायना. आतां पळयत आत्मा कितें सांगता तेंच म्हाका परगटचें पडटा. हे टॉपीक नासले. आतां हांव इजाकेल शिकूंक येयल्या. हांव वाचूंक ना इजाकेल, पळय खंय पावली ती. सो हांव तो कितें सांगता तेच म्हाजी खोशी करूंक येवंक ना न्हू हांव हांगा. हांवें ताका सांगलां म्हाजी खोशी न्हू तुजी खोशी कर, तुका जाय तशें उलय. जायते आसा आमकां पवित्र पुस्तक अशें, पूण पवित्र पुस्तकान आमकां हे मनशाकूच सगळी आतां मनीस जें कितें करता न्हू तेंच घडटा. आतां जर हांव कितें मागता न्हू तें सोत माग आनी तुका मेळ्ळें म्हणटा. आतां हांवें कितें मागलां, बरें मागलां जाल्यार बरें तें तुका सोत मेळ्ळें. वायटूय मागल्यार मागीर म्हणटा आमचें मागणी अशी जाली, हांवें मागणें केलें म्हाका आन्सर मेळोंक ना पूण दुसरेंच जालें. खूब जाणां म्हणटा न्हू कित्याक आमची मागणी जायना देवाच्या उतरा प्रमाणे सिस्टम. आमकां देवान सगळें दिलेलें आसा न्हू काय दितलो? दिला. आमची मागणी कशी आसा? दी रे जेजू म्हाका हें, जेजू दी आयज. आयज म्हाका बरें काम जाय, जेजू म्हाका दी, काम बरें दी. जेजून दिला म्हणटा न्हू. खुर्साचेर बसून तेणी कितें म्हटलें? फिनिश न्हू, संपापलें. म्हणजे कितें सगळें संवसाराचें सगळें तो घेवन मेळ्ळो. तो सगळें घेवन मेळ्ळा. आतां सगळें जालें. आतां आमी फक्त सोत मानूंक जाय. जे जेजून कितें केलां तें आनी अर्घां दिवंक जाय आमी. आमकांय खबर नासली ही अर्घाचें मागणें न्हू, आमकांय खबर ना. आमकां आनी म्हाका न्हू खूब फारां हें जातालें. जेजू आमी देवळांनी वयता, आमी मागता, आमच्याच पासून मागता. तुजे कडेन बीन मागपाचें, तुजे कडेन येवन मागपाचें. पूण हांव केरळा पयलींच गेल्ली न्हू तेन्ना म्हाजें मागणें कितें आसलें, एक हांवें ब्राह्मणाची टेस्टिमनी आयकलेली. ब्राह्मण तेजें घर बीन जालें. हांवूय घराकूच लागून गेल्ली न्हू, आमकां घर जाय आसलें सारकें. आमी मायेच्या घरान रावताले, वयसून पावताले, पावस येयलो म्हणटकूच खूब वर्साचें न्हू. आनी सकयल कचरो पडटालो भायल्यान. त्रास आसले चडोन उदीक बीन हाडूंक सगळें. आमची आई सगळें करताली तें उदीक बीन हाडटाली वयर, आमकां हाडचें पडटालें. हाडटाले आमी. पूण जेन्ना हांव केरळा गेली तेन्ना तेजी ब्राह्मणाची टेस्टिमनी आयकली. तो ब्राह्मण न्हू एक पॉलिटीक लिडर आसलो आनी गव्हर्मेंट न्हू तो तेजें काम गेलें. आनी तो सारको न्हू एका हेजेर पावलो, कांय ना तेजे कडेन. आतां परिस्थिती सारकी गरीब, जेवंकूय ना. आदले हेजे तांकां कितें जालें, ब्राह्मणांक बीन कोणी तांब्याचीं आयदनां दिताले न्हू, तें हांव नको पूण कोण सांगा, ती तांब्याची आयदनां तो विका आनी कितें करूंक जाय तें करतालो. तेका एक दीस हे भुरगें आसली दोगा चेडवां. आतां तुज्या भुरग्यांचें चिंत, तूं हें तें करताय पळय, तुज्या भुरग्यांचें फाल्यां चेडवांचें कितें जातलें? टेंशनूय आसलें तेका. एक दीस म्हणटा आपणाक पॉलिटिक्स तो लिडर न्हू, तेका भाशण अशें आसता न्हू तेंकां उलोवपाक. तो उलोवंक लागलो, खूब लोक आसलो. तितून म्हणूंक लागलो देवूच ना ह्या संवसारान, देव तर असो आसलो आनी म्हाजी हालत अशी जावची नासली. कित्याक तेकाय खबर ना न्हू मनशाक पदवी दिल्या आनी पृथ्वी देवाची म्हणून, आनी देवान आमकां पृथ्वी दिल्या म्हणून तेकाय खबर नासली. पूण जेन्ना तेका उलयलो तेच्या वयरचो ब्राह्मण आसलो व्हडलो न्हू, तेणी तेका आपोवन हाडलो. तूं कितें वाचता? सगळें हिस्ट्री जावन गेल्या पळय तें वाचता. तूं आतां ऋग्वेदा वाच आनी ऋग्वेदाचेर सगळें जेजूची खबर आसा. तेणीच न्हू एक बूक काडलेलो आसलो बायबलान, आतां मेळना म्हणटा ते केरला. ऋग्वेदाचेर खंय आसा स्टोरी ती संस्कृत भाशेन आसा आनी बायबलान खंय आसा, दोनूय कोटेशनां तेणी बरोवन बूक काडलेलो आसलो. आनी तो शिकोवन मागीर तो पोर्टाक गेलो. आतां ते घरूय गेल्या, पोर्टाक गेलो तो घर जाय म्हणून. आनी तो पोर्टाक सगळें देवाचें उतर आयकलें आनी कोणी तरी तेका घर बांदलें म्हणटा सारकें रीण काडनासतना घर काडलें. आनी चेडवाक काम जाय आसलें. येवच्या पयलीं कंप्युटराचेर फॉर्म भरलेले. ते कितें तेजो 46 कितें नंबर आसलो, 47. आनी येयलो तेन्ना 50 नंबर घेतले, कित्याक मिनिस्टराचो चेडो 48 आसलो. मागीर एका चान्स पडलो न्हू केरलाकसून येवन तेजे, मागीर तेंचें बरें जालें. आनी तेणी घर बांदलें म्हणटा, एकूच बेडरूम बांदलें, 4 बेडरुमाचें घर दिलें देवान म्हणटा आपल्याक. आनी तेजी टेस्टिमनी हांवें आयकली. हांव आनी मागोंक बीन ना, जेजू तिणें तेका दिलाय न्हू म्हाकाय दिलय, इतलेंच हांव म्हणून घरा येयल्या. तेजी टेस्टिमनी आयकलें ना, मागोंक ना. तेन्ना न्हू मागीर म्हाका कितें कोण म्हणलें मागोंक जाय न्हू, माग आनी तुका देव दितलो. वय माग आनी तुका दितलो.
पूण सोदूंक जाय तें आमी सोदिना न्हू, दारान मारूंक जाय तें मारिना, माग म्हणटा तें काम आमी माग माग सारके एक्सपर्ट जाला आमी सगळीं, हांवूय एक्सपर्ट आसलें हां, तुमकांच म्हणिना. पूण देव म्हणटा माग आनी फुडें कितें सांगता, सोद आनी दारान मार उतर घे. आनी आमी मागपाचें काम करता, सोदपाचें काम करिना, दारान मारपाचें काम करता. मागून दारान सोदपाचें देवाचें उतर कोण हें करता देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, हांव न्हय. पूण तेन्ना पसून देवान म्हाजें मागणें आयकलें. थंय टेस्टिमनी घेवन येयलें न्हू, तशी सेम 3 म्हयन्यांनी आमी घर बांदलें. आनी त्या हेजे तेन्ना न्हू म्हाका पर्सनल प्रेयर रूम जाय आसलो, पर्सनल रूम दिलो मागणें करपाक, मागीर जाय तितलें मागणें कर. पूण जेन्ना आमकां संवय आसा माग म्हटलेलें माग माग न्हू, पूण देव आमकां कितें म्हणटा, आमी लँडर डॉटोनॉमी 30:15 न्हू 28:15 देव म्हणटा आमी लँडर, आमी कोण दिवपी, मागपी न्हू. आतां आमी जर माग म्हटलेलें कशें आमची मागणी जाली, मागपी न्हू, आनी देव आमी मागपी न्हू म्हणटा न्हू. आतां पळय आमकां जेन्ना आमी घर बांदलेलें न्हू, खूब आमची फ्रेंडाची आवय, आमची सोयऱ्यां कितें सांगतालीं आमकां, पयशे घे पयशे, आं घर बांदतना तुमकां जाय पयशे घे पयशे, मागा तुमकां जाय ते. आतां तेंच्यांनी सांगलें माग म्हणून आमी मागपाचें. आमकां देव कितें सांगता, आमी लँडर, आमी भाटकारां कशीं, भाटकारां न्हू, आमी मागतलीं ना न्हू. सो आमी तेंचे कडेन मागोंक ना. आतां देवान सांगलां आमकां माग म्हणून आमी मागता, पूण देव आमकां कितें म्हणटा, तुमी भाटकारां न्हू. आमकां ब्रदर एक बरें एग्जाम्पल दिता, मागप म्हणजे कशें मागप आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे. एक आतां तुजी बायल न्हू, तिणें आतां काजाराक वयताना न्हू आपणाचे ड्रेस व्हरोन लॉन्ड्रीन दिल्या, ड्राय क्लिना. आनी तिका कितें काम आसा, आतां 4 दिसांनी आपयला, तिका काम आसा म्हणून ती म्हणटा तुका म्हाजें तूं कामाचो येताना मातशें रिसिप्ट दिता आनी याड म्हाजें ड्रेस घेवन यो, म्हाका आतां काजाराक वचोंक जाय न्हू, ड्रेस घेवन यो. आनी तूं वयता आनी म्हणटा म्हाजी बायल म्हणटा बरी वॉकला घालता, केस अशें घेता, म्हणजे सांगता सेपींग कशा, तिणें तुका ड्रेस दिलो ते दी, तो दितलो दितलो. तूं मागता तेजे कडेन, मागणें करता, दिमेर रावता, तो दितलो ना न्हू. कित्याक रिसिप्ट दाखयना फुडें रोखडो दितलो. कांयच 1 मिनीट बसून तुका नाका सांगपाक कितें म्हाजे बायलेन हे साडी दिल्या म्हणून, कसल्यो दिल्या कितें नाका, रिसिप्ट दाखयना फुडें जा. तशेंच आमी बायबलान आमचें रिसिप्ट दाखयलें न्हू देवाक, तशें मागणें आमचें रिसिप्ट बायबलांतलें काडलें. आतां एक तुका पेकोडी जाय, 1 Peter 2:24 कितें, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जातलीं, कितें जेजूच्या गायांनी आमी बरी जातलीं, कितें बरी जाल्या स्वत मानताय. आमचे देखोणी एकदां न्हू हांगा आमी स्वत मानिना, हांगा स्वत मानता, हांगा चेंज जावंक जाय. बायबल सांग चेंज युअर थिंकींग, मन बदलात म्हणटा. जॉन बॅप्टिस्ट पासून मन बदला, म्हणजे हे आमचे बदलप कशें जावंक जाय, हे देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें हांगा आमचें चेंज जावंक जाय. हांगा आमी म्हणटा पूण हांगा चेंज जायना आमचें, कळटा. तेका लागून म्हाज्या जिवितान हांव तुका सांगता, कित्याक आमकांय तेच प्रॅक्टीस आमची ती, तितूनसून आमी कितें जालां तितूनसून भायर सरोन आतां आमकां म्हणजे आमी प्रॅक्टीस करून 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 तितूनसून भायर सरलेली आसा. हांगा चेंज केला, हांगा चेंज करतल्यार परत परत देवाचें उतर उलोवंक जाय आनी स्वत मानूंक जाय. आनी ते चिंतनाचेर न्हू हांगा चिंतना येता पळय तेजेर आमकां कशेंच निवाडो दिवंक जायना. फक्त देवाचें उतरूच हांगा न्हू उलयल्यार चिंतना आमचें बदलता, कळटा. आनी हें कितें कंटिन्यू प्रोसेस केलें आनी सोडलें. आतां कितें केलें न्हू आमी म्हणपाचें स्क्रिप्चर केलें आनी तें आमी सोडलें जाल्यार आमचें काम जायना. आतां तशेंच पळया, आतां आमी गाडी घेवन येयल्या न्हू, आमकां खंय तरी स्पिरीट ब्रेकर लागला, तुका स्पिरीट ब्रेकर लागला, चोट्टी बीन लागल्या, तूं रावलो जाल्यार तूं कितें पावतलें हांगा थिवी, पावतलें आसलें आमी ते स्पिरीट ब्रेकरा कडेन रावली जाल्यार ना बाबा हें ना न्हू. तशेंच आमच्याय जिवितान स्पिरीट ब्रेकर चोट्टी बिट्टी येता तेन्ना आमी स्क्रिप्चर म्हणजे आतां स्क्रिप्चर म्हणजे आमी गाडी चलयता, जर एक टायम गाडी चलयता आमी
आनी आमकां ती गाडी चलय आतां उलयतना स्पिकर देवाचे उतर उलयतना स्पीड ब्रेकर मेळ्ळो म्हणजे कितें आमच्या जिवितान आमकां प्रॉब्लम दिसले कोणी कितें कितें मुटलें आनी आमी सोडलें जाल्यार तें थंय पावची ना न्हू सेम वे आमी जेन्ना गाडी चलयतना आमी चडटी देंवती व्हडल्यान गाडी थांबयना तशीच आमच्याय जिवितान चडटी देंवती येता न्हू कोण ना कोण आमकां कितें कितें म्हणटा न्हू आनी आमच्या जिवितान आमकां कितें दिसना आमी सोडल्यार आमी त्या जाग्यार पावतलीं तशेंच हें देवाच्या उतोरां आमी म्हणटाना न्हू आमी आमकां कितें जाय ते प्लेसीर आमी सोडलें जाल्यार आमी पावची ना हे एग्जाम्पल न्हू एका ब्रदरीन न्हू एका आवयक दिल्लें हे एग्जाम्पल आवयचो चेडो न्हू 13 वा 14 वर्साचो आसतना ड्रग्स आनी सोरो पियेतालो पळय कितले एजीचेर आनी मारतालो तिका सो ती एकदां ड्रग्स बीन पिवपाक कशें जाय न्हू सरपळी बीन तिची गोंयांची न्हिदल्या हातून चोरून व्हेल्ली चेड्यान जेन्ना आमी मेळोंक गेली तेन्ना तिका ब्रदरीन सारकें सांगलेलें तिका तूं तुज्या जिवितान चडटी देंवती खूब येतली तुका स्क्रिप्चर म्हणूंक दिल्लें तिका बूक वाचूंक दिल्लो तिका हुस्क्या खोतीचो हुस्क्या खोतीचें मागणें आहा न्हू बुकाचेर व्हायट बुकाचेर ते दिल्ले ते म्हणटाली ती सकाळी 5 उठून ती 5 फारां ती 500 टायम्स स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड लूक 4:18 ती म्हणटाली सर्वेसराचो आत्मा म्हाज्या चेड्याचेर देवान ताका अभिशेक केला मोगान बोलान सगळें वायटांतलें सुटला 5 फारां म्हणटाली आनी तिका जायते प्रॉब्लेम येताले सो धाकटो चेडो तिका भटजी आनी कितें कितें म्हणटालो पूण तिणी सोडून दिवंक ना आनी तिका ब्रादरीन सांगलेलें तुज्या जिवितान चडटी भोट्टी येता तशीच स्पीड ब्रेकर देंवती चडटी पळय गाडी चलयतना आतां गाडी धरिना आनी गाडी धरल्यार तो हेजे जाग्याचेर पावचो ना खंय वचोंक जाय म्हापसा वचोंक जाय पणजे वचोंक तो पावचो ना तशेंच तूं जर तुज्या लायफान हें सोडून दिवशा तूं तुजें जिवीत हें पळयचेलें तुज्या चेड्याचें तिणी सोडून दिवंक ना जायते तिका प्रॉब्लेम येयले चेड्याक जेलीन पासून घातलो जेलीनसून बेश्टो जेलीन घातलो एका चेडवाक लिफ्ट दिल्या म्हणून कशें जालें तें तेका आपणा घरान भुरग्यान तेका कितलीं वर्सां थंय दवरलो पूण आवय न्हू हे उतर पयचे उलोवताली न्हू ते सोडून दिवंक ना आनी तिणी पळयलें त्या चेड्याक सुटका मेळ्ळ्या आतां तो वकाल केली तेणी ड्रायव्हींग करता तो गाडी चलयता कित्याक तिणी सोडून दिवंक ना न्हू जे कितें पळय उलयताले उतर कित्याक देवान हें बरयलां तें उतर सासणांक तेंकतलें आनी स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण म्हजें हें उतर काबार जावचें ना हें उतर जर बरयलां तेणी तें आमी झगडोनूच घेवंक जाय कित्याक जॉन बॅप्टिस्टाच्या टायमारसून किंगडम टेक बाय फोर्स न्हू किंगडम ऑफ गॉड टेक्स बाय फोर्स आमी हो देवचार आमकां केन्नाच आमच्या जिवितान बरेपण जावंक दिवचो ना आमी ते फोर्सान देवाचें उतर उलोवंकूच जाय आनी तें घेवंक जाय तें देवान जशें उलयलें आनी प्रिथिवीचेर आपणाक जाय तशें केलें तशेंच आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय आमकां ही पदवी दिलेली आसा मनशाच्या पुताक उलोवन सगळें आमच्या जिवितान जावं कोणाच्या जिवितान घडोवन हाडूंक जाय कळटा उलोवन न्हू कशें उलोवंक जाय कितें उलोवंक जाय देवाचें उतर आतां आमी लॉन्ड्रीन गेले म्हणजे रिसिप्ट दाखयता आनी घेता आनी तशेंच देवाचें उतर दाखोवंक जाय आनी देवा पासून आमी फोर्सान घेवंक जाय सगळें बेश्टें जायना फोर्सान सगळें फोर्स म्हणटा किंगडम ऑफ गॉड इज टेक बाय फोर्स जॉन बॅप्टिस्टाच्या टायमारसून पासून म्हणटा सर्गीचें राज सारकें झगडोन घेतलेलें आसा तें आमी आतां झगडोन आमचें कितें जाय तें रायट्स घेवपाक जाय म्हाज्या एक जिवितान खूब वर्सां पयलीं न्हू म्हाजें चेस्ट पेन येताली म्हाका चेस्ट पेन म्हाजो निमित कितें जालें मामा मेल्लो म्हणून आनी हांव फ्रेंडागेर येतलें व्हरोंक ना म्हणून आनी म्हाका जेन्ना मामाचो उडास येतालो न्हू म्हाका चेस्ट पेन येताली अशी येताली दुख अशी सारकी म्हाका कितें जाल्ले भशेन जातालें आनी तूं जाणा न्हू चिंतना कितें येता हांव तुका कितें तरी जाल्या तुका हार्ट एटॅक येता शेतूट एक येता न्हू ते चिंतनांनी म्हाका येतालें पूण ना हांव कितें करतालें उशे घेतालें आनी जेजूच्या गायांनी एक सॉंग्स आसा बरें आमच्या युट्यूबाचेर आहा जेसेलमाच्या हितून जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवळी ते बरें सॉंग आसा ते सॉंग्स न्हू हांव अशी म्हणटाली सारकी उशाक बोट धरून आनी 10-15 मिनटां हांव ते सॉंग्स म्हणीत रावताली म्हाका पेकोणी येसर न्हू म्हणीत रावताली हांव म्हाका भयण विचारताली तूं कित्याक म्हणटा म्हाका मग तें सॉंग खूब आवडटा आनी एक कितें जाणा आसली प्रॉबर्ब 18:21 जर हांव म्हाका दुखता म्हणटा जाल्यार दूख म्हाजी आनी वाडटली तशें जाणा आसली सो हांव तें आनी कोणाक सांगिनासली खूब असो जालें खूब म्हाका दिसता तें एक वर्स
अशें जालें. इवन हांव पोटा पासून गेलें हां, येताना परत जाली. ती म्हाका विचारता तूं न्हिदलायश हे गो? हांव म्हणटालें ना तूं सॉंग्स हे म्हणटा, म्हाका आवडटा सॉंग्स ट्रेनीन. म्हाका परत पूण जेन्ना एक दीस हांव आतां जाता न्हू खूब उलयलो म्हणटकूच तो हेजी तरी कितें तरी करपाक खंय दिसना, आयकया तेजें आयकया. फ्रेंडाक फोन मारलो आनी फर्स्ट टायम फ्रेंडाक सांगलें. म्हाका मुगो खूब दीस जाले अशें निमीत जालें मामाचें आनी म्हाका म्हणलें चीन पेन येता ती दुखता अशें दुखता. तूं पेन मागीर तेका तें म्हणलें कितें जाणां आपल्या तेजे पयलींच भयणीचें चेडूं थंय कामाक वयतालें. काळजाचो दोतोर आसलो तेजे कडेन स्पेशल. आनी तेणी म्हाका अपॉयंटमेंट घेतली. अपॉयंटमेंट केन्ना घेतली? ब्रदर येवपाचो आसलो एमरोलान. 3 दीस रिटेड आसलो म्हयन्यान आनी ते दिसात घेतली. आतां म्हाका हांगा वचलें जूज थंय वचों काय रिटेडाक वचों? हांगा झूज जाता न्हू आमचें, हे ग्रावंड न्हू आमचो, थंय झगडो सारकी अशें. आतां कितें करूंक सकाळ फुडें आतां ते आनी हांव हें उतरूय जाणा की 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जालेलें आसा. आतां दोतोरागेर गेल्यार तेका परत सांगचें पडटलें आतां बरी जाल्या म्हणून तेका कितें बरें ना म्हणून सांगू. आतां कितें झूज आख्खी रात जाता. सकाळ फुडें कितें आतां सकाळ फुडें डिसिजन घे. हांवें म्हणलें ना हें सगळें सारलें आनी हांव रिटेटाक काडल्यान गेली. 3 दीस रिटेट केलो. म्हाका त्या फ्रेंडान परत फोन केलो तुवें कित्याक गो अपॉयंटमेंट घे सांगलें. तांकां तापयता न्हू दोतोर मागीर तेमकां म्हणून तापोवंक लागलो. ना तुवें घेतलें म्हाका अपॉयंटमेंट, देवान म्हाका अपॉयंटमेंट दिली. म्हाका टेस्ट करपाचें आसलें. निर्णय घेवचे पडटा न्हू आमकां, डिसिजन घेवंक जाय न्हू आतां. आनी सदांच न्हू देवाच्या उतरार आनी संवसार हेतून आमकां निर्णय घेवचोच पडटा ना. निर्णय घेवंक नाका. एक सिमटम एक सांगता आमकां आं प्रॅक्टीस या. निर्णय घेवं नाका. एक आमकां संवसारी एक डिसिजन सांगता आनी एक देवाचें उतर सांगता. आतां आमकां खंयच्यान घेवचें पडटा तें आमकां चूज करचें पडटा न्हू. देव चूज करता आमकां चूज करूंक जाय. देव सांगतलो तुका हें चूज कर गो म्हणून. पूण तरी आमचेर आसा डिसिजन तें. हांवें रिटेटाक वचपाचें डिसिजन घेतलें, थंय वचोंक ना. पूण आनीक जालें मागीर हांव सारकी. म्हाका आतां उडास ना. जालें मागीर हांव एका वर्सान मागीर ती चॅस्ट पेन वचपाची जालें. आतां मामागेर म्हणून वचोन मेळना म्हाका कांय जायना आतां. म्हणजे डिसिजन घेवचें पडटा आनी किंगडम ऑफ गॉड टेक बाय फोर्स. फोर्सान घेवचें पडलें न्हू म्हाका तें. म्हाका हांव जाणा दोतोरागेर गेलें जाल्यार कितें आसलें, हो रिपोर्ट कर, ब्लड टेस्ट कर, हे एक्सरे काड, ते एक्सरे काड, आनी तुका हें जालां तें जालां, तुका हें करचें पडटलें तें करचें पडटलें न्हू. सो तें अवॉयड करच्या परस हें देवाचें उतरूच घेवन बसलेलें बरें काय कितें बरें. सुये तो पूण हा आमचेर आहा न्हू. हा कालूय आमी कोणागेर गेल्लीं. पूण एक कितें जाणा देव म्हणटा न्हू मोग आसा ते देव आसा आनी भावाच काम करता न्हू. तो घराबो मुगो पयलींच असो कितें मोगानूच भरलेलो आहा. 2 चुनो 2 पूत आनी सासूमाय आनी सासूबाय. जरी तांकां दुयेंस येयलें न्हू दुयेंस तेंचे कडेन रावना. ती म्हणटा आमी आमचें स्वताच काम करता टॉयलेटान वचूंक. पॅरलायज जाली कोणाक घोवाक, भेणान तेजे शिरो एक जाल्यो सगळे पांय चलोंक. पूण म्हणटा आमी म्हणटा चलपाक लागली. तोय म्हणटा ती म्हणटा. पूण मागीर म्हाका वाटेक येयला हांवें पळयलां तेंचें सगळें लायफ. आमकां कोणी सांगलें ती चलयना म्हणजे ती खरें तिच्या भेणांक न्हू दोतोरान 4 लाख सांगलेलें ऑपरेशन करपाक. 4 लाख म्हणटाली मागीर सून. 4 लाख सांगलेलें ऑपरेशन करपाक भेणाचें. तुजे शिरो अश्यो जाल्या तश्यो जाल्या. आनी ती म्हणटा आपूण एका प्रेयराक गेल्ले आपल्या चेड्याक आनी थंय देवाचो मनीस आसलो भेणाचें. तेणी सांगलें म्हणटा तूं एकूच मागणें केलें म्हणटा आपणाक आनी तूं एकूच उतर उलय 1 Peter 2:24. तिका आतां ऑपरेशनाकूय वचपाक जातालें हें म्हणपाक जातालें न्हू. ती अनभावती पूण ती पयलीं केरला बीन आमी वयतालीं. जेजूची वळख आसली पूण उतराची वळख ना. पूण 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी म्हाका बरें जालें बाय द स्ट्रायप्स एंड वूंड आय एम हील्ड. तें म्हणपाक लायलें म्हणटा आपणाक. आपूण म्हटलें आनी तुका ऑपरेशनाची गरज ना म्हणून हांवें. मागीर दुसऱ्या दोतोरागेर गेलें. दोतोरान सांगलें तुका ऑपरेशन नाका. बरी कितले 4 लाख. आनी तेका आतां तिका कितें करलें फॅमिली आसा न्हू डिसिजन घेवचें पडलें न्हू. जेजू सांगता तें करूं काय डॉक्टर सांगता तें फॅमिली आनी डॉक्टर एक सांगता. आतां खंयचें डिसिजन घेवं. हांगा झूज आसता न्हू पूण तेणी जेजू सांगता तेंच केलें पूण तें आतां चलता. काल मातशें कितें आसलें ऑपरेशन तें पळयतातल्यान तेंच्या दोगांयचें काम केलें. ती म्हणटाली लूज जाले पांय हें सगळें चलोंक लागलें. म्हणजे
पळय आमचेर खरें आमकां फक्त कितें जाय स्वत मानप. बरें सांगा न्हू, स्वत मानप. भावाक धरूंक जाय ते देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें तेंचे वचून आमकां स्वत मानूंक येता. तिणें स्वत मानलें तिचें ऑपरेशन ना. आमी कितें करता डे टू डे आमच्या दिसपट्या जिवितांत कसलें डिसिजन घेता आमी, कसलें डिसिजन घेता आमचेर आसा न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे काय संवसारी जिविता प्रमाणे. संवसारूय आमकां दाखयता, संवसार आतां देवसार कसो दाखयता फोटींग न्हू ते खरें करून दाखयतलो न्हू. खरेंच आसा खंय. आतां आदाम आनी एवेक तेणी कळ्ळें नासलें फोटींग ते आसलें, कोण खावंक जायनासलें, पूण तेणी बरें तांकां सांगलें कांय जायना, खूब सेकंड. तसोच आमच्या जिवितांत तो आमकां तसोच करतलो. तेजें काम तेंच फोटींग उलोवपाचें. तेजे कडेन स्वत ना. देवा कडेन स्वत आहा पळय ते देवचारा कडेन स्वत कितेंच ना. ताका लागून आमी देवा कडेन आमचे स्वत आहा तेचोच पाटलाव करूंक जाय. आमकां दिसता न्हू आमी मागतलीं कोणी आनी आमकां मेळटलें. आतां शेतान आमकां पीक घातल्यारूच घालिना जाल्यार आमकां लुवंक गावतलें शेतान. बी घालूंक जाय, घालूंकूच जाय. घालना जाल्यार कांय मेळचें ना. तो ह्या देवाच्या राज्यान ह्या देवाचें उतर म्हणजे कितें बी. जर ते बी आमी ओपाना जाल्यार आमी लुवतलीं कितें. आमी ओपाना आनी आमी म्हणटा मागणें कर, मागण्यान दवर, उपास करता कितें करता, पूण आमकां देव कितें म्हणटा पयलीं बी घाल. पयलीं देवाचें उतर उलय आनी तें आमच्या जिवितांत घडोवन येतलें न्हू. आमी उलोवपाचें काम करता. आतां आमी शिकता न्हू, आमी शिकलीं न्हू. जें कितें आमी शिकलां न्हू आमी आमच्या दुसऱ्यांकूय कोणाक शिकोवपाक जाय. हेंच आमचें काम. संवसारान देवाच्या राज्यान आमचें काम कितें, जें कितें म्हाका मेवलां तें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. जें कितें हांव शिकल्यां तें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. आतां म्हणटलें तूं हांव कशें शिकोवं, हांव कितें जाणा. एक 5वीचें भुरगें फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्डाक शिकूंक शकता. तशेंच आमी देवाचें उतर एक स्क्रिप्चर पासून शिकली जाल्यार आमी दुसऱ्यांक शिकोवपाक जाय. हें आमचें काम. आमचें काम कितें देवच्या राज्यान फक्त जें तुका कितें मेवलां ट्रेजर न्हू तो तुमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय, शेअर करूंक जाय एक्सपिरियन्स. तें काम आमचें. तें कशें करूं येता. आतां आमकां मिडिया अशी येयलेली आसा, घरा बसोन सुद्दां तूं न्हू देवाचें उतर वॉट्सॅपार वचूं येता. कोण आहा जाल्यार तांकां एकूच तरी सारची तांकां कळ्ळें आहा कितें सांगतली ती पयलीं आपणान सांगतली न्हू. तर तुका देवाचें उतर दिवंक गावलें न्हू. पळय हांव एके सुवातेर गेली तेणी कोणी अशी गोवायकी सांगलेली तें बरें जालें. म्हणजे कशें आमचें एक काम आमी जर देवाचें फुडें व्हरोंक जाय हें काम. आतां देव कितें जेजू कितें म्हणटा म्हजें उतर आख्ख्या संवसाराच्या कोणशांनी पावोंक जाय आनी तेन्ना शेवट येतलो. आतां देवाचें उतर संवसाराच्या कोणशांनी पावता न्हू. आतां आमकां खबर ना केन्ना शेवट येतलो. आमी तयार रावंक जाय. आमी कितें तरी व्हरोंक जाय स्वर्गार. आमी कितें व्हरतलीं स्वर्गार ही गिरेस्तकार कांयच व्हरची ना. जें तूं देवाचें उतर दिवन आत्मे साल्वार करता न्हू तेंच घेवन तूं स्वर्गार वयतलो. तेका लागून आमी आमकां मेवलां तें दुसऱ्यांक कित्याक दिवंक जाय. तो आत्मो जो तेणी जिवीत बदलून देवाच्या राज्यान गेलो तो आत्मोच हांव स्वर्गार व्हरतली, जेजू कडेन व्हरतली. जाल्यार कांय व्हरों शकना आमी. कळटा कित्याक आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाय, दुसऱ्याचें जिवीत कित्याक बदलूंक जाय. आतां सायबीण माय आपणाक तिका अशी दुखां आसली, ती प्रेग्नेंट आसली, दुसऱ्यांक खोशी केली दुसऱ्याचें म्हणजे तिचें एग्जाम्पल आमी घेवंक जाय. जेजूय केलो दुसऱ्यांक दिलो न्हू, संवसाराक दिलो, जल्माक येयलो. आनी आमी आमच्या जिवितांत आमी कितें करता, आमी दुसऱ्यांक कितें दिता, बरेंपण दिता, मोग दिता काय दुसऱ्यांनीच आमचो मोग केल्लो जावं. आमी म्हणटा न्हू म्हाका फोनूच करिना ती कोणी जाल्यार न्हू मोगाची फोनूच घेयना. तूं कर न्हू फोन.
देव कितें म्हणटा तुका जाय तें कितें आतां हिणी म्हाका कितें केलें जाय हांवेंच पयलीं करूंक जाय न्हू. हांवें तिका जर फोन करीत रावलो ती म्हाका एक दीस फोन करतली न्हू. आमी ती करिना ही करिना ही मॅसेज घालना सामकी आमची कंप्लेन बॉक्स चड व्हडलो आसा. मागणी थोडी जालेली आसा न्हू. आतां इजाकेल पळय आमी जेजून पळय. थँक्यू होली स्पिरीट. तो कितें म्हणटा मनशाच्या पुता ही हाडांक जिवीत जावची कोर. हांवें म्हटलें तें जाणा म्हणजे सर्वेस्वराक तो विचारता. देव ताका विचारता ह्या हाडांक ह्या सुकलेल्या हाडांक जिवीत येतलें काय. आमची हाडां सुकल्या ही आमची हाडां ताजी आहा आमी उलयल्यार रोखडेच जीव येवंक जावो. ते सुकलेल्या हाडांक म्हणटा तो म्हणटा आतां मनीस आमी कितें आमकां खबर ना न्हू. अजूनय आमचे आन्सर तळेत आसता. तो कितें म्हणटा तूं जाणा सर्वेस्वरा. तुका जाणा सगळें तुका खबर आसा. ह्या हाडांक जिवीत येतलें काय कितें तें म्हाका काय खबर ना. म्हणजे तो देवाक सांगता. आनी देव म्हणटा मनशाक दिलेलें आसा न्हू तेणी. आनी तेणीन म्हाका म्हटलें ह्या हाडांचे संदेश दी. दिवून तांकां सांग सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्वराचे उतर आयक. फक्त कितें देवाचें उतर आयक म्हणटा. खंयच्याय दुयेंसाक आतां आमकां कसले दुयेंस डॉक्टराचे रिपोर्ट डॉक्टर बऱ्याकूच आहा तेंच्या शिक्षणा प्रमाण ते रिपोर्ट दिता. आमी डॉक्टर वायट न्हू आमकां बरें करूंक आहा डॉक्टर न्हू. बरेंच करता न्हू टॅबलेटी दिवन. पूण तेंचे रिपोर्ट देवाच्या उतराच्या आड आसा. ताका लागून तो म्हणटा आयक आनी देव कितें सांगता तें तूं उलय म्हणटा. जरी दोतोरान रिपोर्ट दिलो आतां तो कितें सांगता सुकलेल्या हाडां कडेन तूं संदेश दी. तो हांव कितें सांगता देव कितें सांगता तें आयक आनी त्या झाडांक ह्या हाडांक संदेश दी. तशें आमच्या दुयेंसाक देव कितें सांगता आमकां जेजू कितें सांगता तो आयक आनी तूं संदेश दी म्हणटा. ह्या हाडांक सर्वेस्वर देव अशें सांगता हांव स्वास तेंचेर भितर सोरोसो करतलो आनी ती तुमी नवें जिवीत जातलें. ताचेर हांव शिरोंतरां घालतलो. ताचेर हांव मांस येवशें करतलो आनी तांकां काळ येवशी करतलो आनी तांकां सोस दितलो आनी ती नव्यान जिवीत जातली आनी हांव सर्वेस्वर म्हणून तांकां गमोवन येतलें. हो देव आतां देवा कडेन जाता अशी. पूण देव म्हणटा आतां इजाकेलाक सांगता त्या मनशाक ह्या हाडांचेर हांव शिरंतना मांस येवचो करतलो. हांव ताका सॉस घालतलो. देव सांगता आनी फक्त उलोवपाचें तूं काम कर. आमकां देव कितें सांगता आमकां कितें आपूण देव सगळें करतलो म्हणजे आतां पवित्र आत्मा सगळें करतलो. आमी फक्त कितें करूंक जाय जें कितें उलयल्लें आहा न्हू तो संदेश दिवपाची गरज. कोणी बरो ना कोण पिडेस आसा ताका जाणा. हांव कोणागेर गेल्लें हांव तो देवाचें उतर बरगडटालो. ताका जुंवें भुरगें जाल्लें आनी एकल्याची न्हू सारकी हाडांत आसली. एकलो बरो आसलो. ही सदांच ती देवाचें उतर तेजेर उलयताली त्या भुरग्याचेर. तो तेज्या परस तो स्ट्रॉंग जालो. पूण तो संदेश कितें दिल्लो देवान ती उलयताली ताका हाडां येवची कर मांस येवचें करतलो देवान सांगलां ती उलयताली म्हणटा आपूण. हॉस्पिटलान बसून न्हू एक चेडो जाल्लो मरतलो हांगा देवान. पूण तेची आवय न्हू देवाचें उतर आयकताली. जॉन्सनाची टिचींग आयकताली. जिबेचे देणे उलयताली. जेन्ना तो आयसीयून आसलो ती वयताली आनी तेजे कडेन देवाचें उतर ती प्रोफेसायज करताली. दोतोर जरी ताका सांगतालो तें कांय जावचें ना तो मरतलो ती आवयन गिवअप दिवंक ना. कित्याक ती इजाकेलान जर हाडाचे चुकलेलीं हाडां तेचेर जर जीव येवं शकता मांस कात येवं शकता म्हाज्या चेड्याचेर येवं शकता अशें म्हणून ती उलयत आसली देवाचें उतर. फक्त देवाचें उतर उलयताली. हॉस्पिटलान वयताली देवाचें उतर उलयताली. आनी कितल्या 8-10 दिसांनी ताका मुमेंट येयला. ताका डॉक्टरान ते घोवाक फोन मारलो तो आनी तो घोवूय म्हणटालो आयज आपणाक चेड्याक धरूंक गावतलो अशें विस्वासान परत खरेंच धरूंक गावलो. कित्याक आमकां जें कितें डॉक्टर सांगता तेजेर उलोवपाक आमकां पदवी दिलेली आसा न्हू देवान आनी बरोवन दवरलेलें आसा न्हू कितें उलोवंक जाय. आमकां खंय वचपाचें ना.
आमकां फक्त शिकपाचें बरोवन दवरलेलें तें हांव उलोवपाक आमकां देवान पदवी दिलेली आसा आनी तयारूय करून दवरलेलें कितें उलोवंक जाय तें न्हू. आमी एवरी मंथ कोणागेर न्हू धाकटुले भुरगे तिगेर आमी हें करूंक वयताले, बायबल क्लासीक वयताले. तेणी एक दीस टेस्टिमनी सांगली आनी आमी ती टेस्टिमनी जेन्ना एमरोलान ब्रदर जॉन्सन तेका रिक्वेस्ट आसलो तो आनी तेणी मागणें हांगा करून ते बांबोळे आसले 4 दीस काय 1 वीक जावंक नासलो तेका आनी कशें मागणें करून गेला ते चेडू नात्रा पंटुरा ते स्कुलाक वयता, स्कुलाक कॉलेजीक वयता, कामाक वयता आनी ते लांब आकाश देवान मागला. आमी समजलें ते व्हडलें चेडू म्हणून मागणें करून गेलो तो. दुसरे दिसा कॅनडा डॉक्टर आयकतना तेणें सांगलें ते 1 विकाचें चेडू म्हणून. आनी कशें मागणें फेथफूल मागणें पळयलां हे बायबलांचे उतराचेच मागणें केलां तेणी. ते दोतोर तेका सांगताले ती सांगताली आयज रातीक ते मरतले हां. सद्दां डॉक्टर थंयच सांगताले पूण तेजी न्हू 3 काय कितें सर्जरी दोळ्याच्यो बीन थंयसरूच केल्या बॅडीचेरूच केल्या. इतले वीक आसले ते आनी व्हेंटिलेशन तेका लायफ टायम आसतलो ते बसले तेका काडूंक गावचें ना. आनी ते म्हणटा ही टेस्टिमनी आपूण जी आवय हाडां कडेन आपल्या भुरग्या कडेन उलयताली न्हू ती आनी हे इजाकेल 37 हाडां कडेन ती आपूण म्हणटा दोनूय घेवन ती म्हणटा भुरग्या कडेन सदांच उलयताली म्हणटा आपूण वयताले आनी एक दीस म्हणटा डॉक्टरान सांगलें तुजे फॅमिलीक सगळे आपूण फोटो मार आनी तांकां दाखय हांगा ते मरतले आयज. पूण घोव म्हणटा तेजो घोवान कितें उलयलें ना आमी जिवे बेबीक घरा हाडटली. कितें म्हटलें तेंच्यांनी हे जिव्या बेबीक आमी घरा हाडटली मोडे न्हू जिव्या बेबीक अशें करून म्हणटा 1 म्हयन्या भितर ते घरा हाडले तेका. आतां ते सगळ्यांक बरोच हेल्दी बेबी कित्याक तेंच्यांनी दोतोरान पासून सांगलेलें पळय हे आतां सुकलेल्या हाडांक जर जीव येता जाल्यार जिव्या हाडांक जीव येवपाक जायना. जरी आमी संदेश दिल्यार हो विस्वास आमकां आसूंक जाय न्हू. हे आवय उलयलो दोतोर म्हणटा सद्दां सांगतालो हे रातीक मरतले ही रात काडटा काय कळना ना अशें म्हणटा सद्दां सांगताले. आतां तेजो बर्थडे जालो सप्टेंबरान जाल्ले तेन्नाच रिपोर्ट दिल्लो आनी ब्रदरीन तांकां एक अशें सांगलें तेजी ग्रॅनी मातशी आसा आमकां कितें जालां आमी वाडटा तशी दिसता ते वस्तूचेर पळोवप आनी स्वत मानप जाला न्हू आमकां. आतां ग्रॅनी खूब वर्सांची तिणी कितें केलां दिसता तेच उलयलां न्हू तिका ते दिसता तेच उलयतालें. ब्रदरीन सांगलें म्हाज्या मागण्यांक हांवें आतां भावार्थाचें मागणें केलां आनी तें रॉंग मागणें करूं नाका तूं आं तूं भावार्थाचें मागणें कर. हांवें तेजें मागणें केलां तेजेरूच तुमी थीर रावा. तें नातरां म्हणजे ते शिकतले सगळे व्हडले हें खातीर तेजेरूच तुमी थीर रावा. आपणें भावार्थाचें मागणें केलां रॉंग बी घालूं नाका तें सांगलें तेका. सो ते चेडू म्हणजे जेन्ना आमी अशें आमचे मागणी म्हणजे आमचें उलोवप हो संदेश दीस सांगला न्हू आमकां आमी दिवपाक जाय. मार्क 11:24 आतां भयणीन वाचलें उलय म्हणटा न्हू उलय म्हणटा कोणाशी तुज्या प्रॉब्लमाची. दीस मावंटन म्हणटा दॅट मावंटन म्हणिना तो दीस मावंटन न्हू दीस आमचें मावंटन दॅट म्हणल्यार तर दॅट म्हणल्यार थंयसरले दोंगर सगळे आमचे दोंगर म्हणटा आमचे प्रॉब्लम म्हणटा तेजे कडेन उलय म्हणटा. हांगा इजाकेल म्हणटा त्या हाडां कडेन उलय न्हू. आतां आमच्या प्रॉब्लमा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा आमकां सगळें बरोवन दवरलेलें आसा बायबलान कितें स्क्रिप्चर उलोवंक जाय खंयचें स्क्रिप्चर उलोवंक जाय कितें करूंक जाय सगळें न्हू एक एक स्क्रिप्चर बरयलेलें आसा तेंचे कडेन आमी उलोवपाक जाय. म्हाका केल्ले आदीन प्रमाणीत हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दितानाच बोपार जाली खोडखोड जालो आनी हाडांक जोडोन आयली. खोडखोड जालो कसलो खोडखोड जालो खूब हाडां आसली न्हू खूब सुकलेली हाडां आसली. कसलो आवाज जालो तो एकी कडेन पांय आसलो एकी कडेन हात आसलो एकी कडेन तकली आसली तो सगळो आवाज खोडखोड जालो आनी सगळो एक एक येवन जॉयन जाले. जेन्ना तो उलयतालो देवान सांगलां ती उतरां उलयतालो ती उतरां वचोन सगळे हाडांक आवाज येयलो आनी ती जॉयन तेका लागून तो खडखड जालो आवाज जालो हाडांचो आनी हाडां येवन येवन एकामेकाक जोडली. हांवें पळयलें आनी ती चिरांतनान बोल्ली म्हाका दिश्टी पडली ताचेर मांस आवाळ्ळें आनी तांकां कात येताली पूण ताचे भितर स्वास नासलो.
त्यांनी म्हाका म्हटलें, सुवास संदेश दी, सुवासाक संदेश दी, मनशाच्या पुताक संदेश दी आनी सुवास सांग, सर्वेस्वर देव अशें सांगता, चारूय वाटांनी एक आनी या म्हटल्याचेर जावनी, म्हटलां तें जावनी. त्यांनी केले आदी प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी सुवास ताचे भितर आयलो आनी ती नव्यान जिवंत जाली आनी आपल्या पायांनी उबी रावली. एक जोड आनी ओजबीत फूट जाली. पळय कितें जालें तें, देवान त्या सुकलेल्या झाडाक जसो संदेश दिलो, सगळीं झाडां कितें जालीं, ती सगळीं हाडां कितें जालीं, एक जाली न्हू, हात पाय आनी तेजे तो म्हणटा कितें आपणाक कात येवशी दिसली न्हू, शिरां तेंच्या भितर दिसली म्हणटा. जे तो उलयतालो शिरां, देवान सांगलें ताका शिरां येवशी कर, कात येवशी कर, त्यो ताका दिश्टी पडली. पूण ताका स्वास दिसो, देवान सांगलें ताका स्वास घे म्हूण सांग, तो येयलो. आतां आमी जेन्ना आमकां हेंच, आतां ते आवय आनी दोनाय कितें केलें, हेंच उलयलें न्हू, हेंच विजन केलें हांगा तकलेक, जरी ते सुकलेल्या हाडांक जर मास येवं शकता, कात येवं शकता उलयतना, आमी जर हे देवाचें उतर उलयलें आमकां एकदां कित्याक दिश्टी पडना, दुयेंस चड देपाचें आसता आनी डॉक्टराचो रिपोर्ट खूब आमी उलयला न्हू, कोणी आमकां सांगला तो चड जाला आनी देवाचें उतर चड जाला. आमी कितें करता, 2 दीस म्हणटा आनी सोडटा, मागीर कितें जालें, परत तो परत वाडटा न्हू दोंगर, तो आतां आमकां मरपाक जावो दिली. ताका लागून जशी हांवान कितें सांगता आमकां, सोडून दी आं. आतां जशी हांवान वाटलेलें आमी कितें म्हणटा तो, देव आमचे कामां सक्सेसफूल करतलो. आमी कशें करूंक जाय, आतां कळटा न्हू इजाकेला कशें देवाचें उतर उलोवन तेणी आपणे मनशाच्या पुतानूच हें केलें पयला. तशें देव आमकां कितें सांगता, तूं तुजें सक्सेसफूल जातलें, देव आमकां सक्सेसफूल करचो ना, देव आमकां यश दिवचो ना, पूण आमी देवाचें उतर जें कितें बरोवन दवरलां तें म्हणून आमी यश जातली, आमच्या कामांनी सगळें आमकां समाधान मेळटलो. आमी कोणूच न्हू, प्रिचर आमकां हात धरून मागणें करतून बरो करतलो म्हूण सांगला का, आमी उलोवंक जाय. जशी हांव सांगता, आमी हे देवाचें सुबुतीचें पुस्तक आमच्या ओंठाचेर म्हणजे ह्या आमच्या हेजेर धरूंक जाय, सदांच आमी उलोवंक जाय, सदांच डे एंड नायट. आतां आमकां डे एंड नायट कित्याक जाय ते, आतां हांव आवयचें टेस्टिमनी सांगनासलें, तिका कितें सांगलेलें ब्रदरीन, तुवें म्हणून ओन्ली आतां म्हणटा चेडो सोरो पियेता, ड्रग्स पियेता, हें पियेता, तें करता म्हणून ओन्ली आतां इतल्या वर्सां व्हडली बिल्डींग बांदलेली आसा, आतां ती मोडूंक जाय. खंय मोडटली, बरी उतरां मोडून न्हू, सॉरी बरी उतरां उलोवन आमी मोडटली न्हू. आमच्या जिवितान आमी हे सिकनेस येयला, हे म्हाका सिकनेस येयला, हे हांव ही करूंक शकना, म्हाका रांदूंक जायना, म्हाका जेवंक जायना, हें सगळें म्हणून आमी कितें केलेलें आसा, व्हडलो दोंगर केलेलो आसा. आतां दोंगर कसो मोडटली, देवाचें उतर इतलें फास्ट उलोवंक जाय. आमी कितें करता, दोंगर अर्दो मोडटा आनी मागीर तो मरोंक ना कहो दिसता आनी मागीर सोडटा आमी. खरें न्हू आं. आमी तेका लागून जोशुआ 1:8 सांगता आमकां सदांच देवाचें उतर, आनी ते म्हणटा ते वेवसायीन घालूंक जाय आनी मेडिटेट करूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. केन्ना न्हिदले म्हणटकूच ना, रातचे हॉलिडे दीस आनी रात देवाचें उतर नियाळ करूंक जाय, देवाच्या उतरान रावंक जाय आमी, आनी तेन्नाच आमी शांती सक्सेसफूल पॉस्परस आमच्या जिवितांत जातले. आमी सक्सेसफूल आनी पॉस्परस कोणाक म्हणटा, कोण सक्सेसफूल आनी पॉस्परस, एक कोणा कडेन न्हू व्हडली बिल्डींग गाडयो बीन आसा तो सक्सेसफूल आनी पॉस्परस मनीस न्हू, यश मनीस. पूण देव आमकां कोणाक सांगता म्हूण म्हणटा हो जोसेफ डिप्रेशनान गेल्लो, जोशुआ तो डिप्रेशनान गेल्लो, तेका सांगता तो सक्सेसफूल आनी पॉस्परस म्हणून. आनी आमी सक्सेसफूल पॉस्परस केन्ना, आमी जेन्ना आतां एक जुजे म्हूण आसलो बायबलान जाणा, जोसेफ
तेजे लायफ पळयल्यार तो सक्सेस आनी पॉस्परस म्हणटा देव तेकाय बी न्हू. तेका कोण म्हणटलो तेका इकलोलो विंगडो वयल्यान विकलो बाजारान. तो कोणागेर नोकराचें काम करतालो सर्वंटाचें. तो सक्सेसफूल पॉस्परस तो एक राजा गव्हर्नर हो दिसता म्हणल्यार देव तेका म्हणटा. कित्याक तेजे कडेन बोगसोणे आसले आनी तो मोगान जियेतालो. त्या भावान जरी तेका विकलो तो राग धरूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना तेणी आपणाक विकला म्हणून. आनी ती पोतिफराची बायल न्हू, पोतिफर म्हणून राजा, तेजी बायल तेजे रेप घालता. तो तिका तो थंय रावा सुद्दां ना तेजे कडेन आपूण सारको म्हणून सांगपाक. तो पळयता की तो सारको आसलो, तेका भिरांत नासली, पूण तरी जावन तो सगळे झगड्यांक वयतूनसून पळयता, जेलीन घालता. जेलीन तेका दिसता तो हो पॉस्परस मॅन, देव तेज्या वांगडा आनी तो पॉस्परस जातालो खंय दिसना. आमी संवसारान मनीस म्हणटा कित्याक हांव पॉस्परस सक्सेसफूल, पूण देवाचे नदरेन तो सक्सेसफूल आनी पॉस्परस न्हू. देवाचे नदरेन जो मनीस बोगसोणे दिवन मोगान चलता न्हू, ओगेपणान चलता, झगडी झुजां पयस करता, तो मनीस सक्सेसफूल आनी पॉस्परस मनीस. कळटा केन्ना आमी सक्सेस आनी पॉस्परस मनीस हें देवाचें उतर. आनी हांव जाल्यार कितें म्हणटा म्हणजे म्हाजो पवित्र म्हणटा जो कोणा कडेन देवाचें उतर आसा न्हू मनीस तो सारको पॉस्परस मनीस. देवाचें उतर कोण जियेता तो. आतां ब्रदर जॉन्सन म्हणटालो काल एका हेजेर टिकेचेर 30 जाणांक तो कामाक पोसता. 30 जाणां आनी थोड्यांक पेमेंट कमी ना, 50 बीन असो. सोलापूर वयताना आयकतालें हांव तेजें 50,000 बीन एका मनशाक आसा पेमेंट. पूण तो पोसता म्हणटा, आपूण दिता म्हणटा, पूण तेजे कडेन कितें आहा? कितें आहा तेजे कडेन? फक्त देवाचें उतर आसा. आनी जो मनशा कडेन देवाचें उतर आसा न्हू तो मनीस सारको सक्सेसफूल आनी पॉस्परस, सारको रिच. कितलेय तुजे कडेन पयशे आसूं काय करूं शकना पयशे. एक युट्यूबाचेर हांव खूब आसा टेस्टिमनी आयकलें लॉकडावनाचेर. ती एक बायलेचो घोव न्हू सारको डॉक्टर व्हडलो आनी ती म्हणटा आपूण एकलो फॅमिली तेंची आनी तो सासूपाय देवळांनी कितें कितें म्हणजे तेजे कडेन पयशे खूब आसले तेंचे कडेन. म्हणजे दोगूय भाव डॉक्टर. आनी म्हणटा अशें लायफ म्हणटा आपणाचें जालें 8 वर्सां आपूण म्हणटा आवयगेर बीन वचपाचें, मायच्या घरा वचपाचें चिंतूंकूच ना केन्ना. इतलें म्हणटा म्हणजे इतलें तिका खूश जालें ती सगळी गिरेस्तकाय पळोवन. 8 वर्सांनी म्हणटा बापायन आपणाक एक फोन मारलो आपूण बरें ना, यो गो आपणाक पळोवंक तरी यो मोडटा म्हणून म्हणटा आपूण आवयगेर गेली. आवयच्या घरा गेली, मायच्या घरा. आनी ती तिजी भयण येयल्ली आनी भयण जेजू खाताले आनी ती कॅथलिकांना काजार जाली. भयणीक ती लायक करिनासली कित्याक ती हे जाली आनी ती येयल्ली. आनी एक दीस म्हणटा असो आपूण म्हणटा मार्केटान गेली आनी चेड्याक चेडो आसलो तिका, चेड्याक तिजे कडेन दवरली आनी ती भयणीक चर्चीन गेली ती. आनी चर्चीन एक पास्टर येयलो म्हणटा आनी ते चेड्याक पळयलो तेणी, आवो कोणाचो चेडो देवाचें काम करतलो हो, म्हणजे तेजे ग्रेट फ्युचर आहा देवा कडेन अशें ते चेड्याचें सांगलें. आनी जेन्ना ती घरा येयली आनी भयणीक सांगलें, भयण म्हळ्यार तुवें तेका चर्चीक झगडी जाली. चर्चीन कित्याक येयलें म्हाका आतां ती घरा सगळीं जाणां कितें कितें म्हणटलीं. आनी ती जाली आनी ती घरा गेली आनी खूब वर्सांनी न्हू तो चेडो खूब बरो ना जालो. तो चेडो आतां तेजे कडेन खूब पयशे आनी सगळे दोतोर भितर सगळे केले तेणी, देवळांनी वचोन खूब कितें कितें केलें. पूण तो चेडो मेलो चेडो. आतां तिका ते आवयक कितें जालें, ते भयणीक प्रॉपर्सी दिली न्हू पास्टरान. फोन केलो आनी भयणीक कितें म्हणलें ना, तुम्हारा येशू जुटा है, म्हणजे हिंदीन सांगताले तुजो जेजू फोटींग उलयता, तो पास्टर फोटींग उलयता, कोणूच तुमचें सोंपना. कित्याक काय म्हणल्यार म्हाजो चेडो मेलो. तर ती म्हणलें येशू, भयणीन म्हटलें कितें येशू हे न्हू जुटा न्हू न्हय, हे तो सारको सच्चा है. तो म्हणल्यार कुड्ड्यांक दोळे दिता, बेऱ्यांक आयकूंक येता, थोटी चलता, मेलेली जिवंत जाता म्हणल्याली तेजे उतरां उलयची. आनी तिका सांगलें जर अशें तूं सांगताय न्हू तर म्हाजो चेडो जिवंत जालो जाल्यार हांव म्हाजें सगळें जिवीत चेड्याक आनी म्हाका घेवन तुका जेजूकूच सेवा करतली. आनी जर म्हाजो चेडो मेलो तुवें क्रिश्चन हें सोडून हिंदू हितून परते येवचें पडटलें. ते ओके म्हटलें. आनी तिणी घेतलो चेड्याक रुमान घेवन गेलें. व्हडलें ना टेस्टिमनी तुजी असो आवाज येतालो. तिणी केदें व्हडल्यान मागणें केलां ते हेजेर सारको
गाजतालो आवाज युट्यूबाचेर, तू जर जिंदा खुदा हे न्हू म्हणटा, तू तर जीवन जेजू आसा. आतांच आपण भयणी कडसून आयकला, तू दोळे दिताय कुड्ड्यांक, बेऱ्यान कान दिताय, बेऱ्यांक जीवन करता, थोडी चलता, हे मागणे केल्यार तू मेरे म्हणजे आपणाच्या चेड्याक तू जीवन करके दिखायेगा, तू खरोच जिंदा आल्या. आणि ते म्हणटा दोळे धापून आपूण पळय म्हणटा जेजूचे अशें उलयताले. तेणी तेजेर हात मारलो चेड्यान आनी म्हणूंक लागलो, मम्मा ताका बांदलेलो न्हू सगळो, हे आपणाक कितें केलाय, सगळें बांदलाय सगळें. आनी ते काडून उडयले आनी तो जिवो जालो. पयशे कितें जाले? पयशे ती म्हणटा आपणा कडेन म्हणटा पयशे, अशे पयशे म्हणटा आमचे, कित्याक डॉक्टर न्हू, व्हडलो डॉक्टर तो. आनी बापूय तेजो सासूपाय खूब पयशे जोडटाली ती, पूण पयशाचे कांय व्हॅल्यू जालो ना म्हणटा ती. तेका लागून ज्या मनशा कडेन देवाचें उतर आसा न्हू, तो मनीस सगळ्या परस ग्रेस मनीस. तेका लागून जोशुआक सांगता तो, तू दीस आनी रात मेडिटेट कर देवाचें उतर, दीस आनी रात. न्हिदलो पासून जाल्यार तू देवाचें उतर नियाळ कर. न्हिदलो म्हणटकूच आमकां हॉलिडे, हॉलिडे न्हिदले म्हणटकूच देवाच्या उतराक कितें करूंक जाय आमी देवाचें उतर न्हिदतना पासून चिंतत रावता. हांव सोलापूर गेलें न्हू, हांव ब्रादरीक पळयताली, तो म्हणटा आमी कितें करता, 10 जाली 10:30 जाले म्हणटकूच न्हिदोंक वयता न्हू. तो म्हणटा आपूण तसो न्हिदोंक वचना, आपूण काम करीत रावता, कोणाक मॅसेजी घालूंक जाय, कोणाक फोन करूंक जाय. जेन्ना म्हाका झेम येयली न्हू तेन्नाच तो न्हिदता. हांवें ताका बसीनूय पळयला वांगडा आसलो तेन्ना. म्हणजे तो म्हणटा आपूण म्हाका आतां अमक्याच टायमार न्हिदोंक वचोंक जाय तशें ना. आपणाक म्हणटा जेन्ना झेम येयली तेन्नाच आपूण न्हिदता. आमी कितें करता, टायम आरे म्हाका झेम येयना झेम येयना म्हणिनाय तूं. झेम येयना जाल्यार कितें करूंक जाय आमकां? जोशुआ कितें सांगता, जोशुआ कितें सांगता आमकां, हे सुमतीचें पुस्तक आमच्या वोटाचेर आसूंक जाय दीस आनी रात. म्हणटा तो नियाळ कर, मेडिटेट कर. कशें मेडिटेट करूंक जाय आमी? आतां सकाळी फुडें आमकां कोणी कितें म्हटलें न्हू, आमी कितें करता, सोडून दिता. चपाती बसतना आसूं हांव चपाती बसता, हांव तेच कित्याक चिंतूं म्हणटा, गाडी चलयतना आसूं हांव गाडी चलयता, कित्याक चिंतूंक म्हणटा. बशीन तूं आतां येतालें, तुका कोणी कितें म्हटलां तें तुका चिंतना येता नाका, हांव बशीन बसलें आतां आनी कित्याक म्हणटा, काय चिंतीत रावता. तशेंच आमी देवाचें उतर चिंतीत रावंक जाय. पूण आमी कितें करता, कोणी कितें म्हटलां तें उतर सोमतें चिंत करता न्हू. हांव म्हणून एका सोयऱ्यागेर आमकां काजार आसलें, आनी सोयऱ्यागेर गेलीं आनी म्हाका न्हू हांगा जांगेक एक पू येयलें, म्हाका खबर ना आनी म्हाका बसोंक जायना बसीन. आनी हांव म्हणटा कितें जालां, हांव थिंगेर पावून पळय जाल्यार म्हाका पू येयल्या. आतां म्हाका मातशें भिरांत येयलें. हांवें म्हणलें ना, आतां म्हाजे कडेन उलयता न्हू, म्हाका आतां मेडिटेट कशें करूंक जाय तेन्ना म्हाका कळ्ळें. हांव हांगा ना ते पुये कडेन अशें जेजूच्या गायांनी हांव उलयता तुजे कडेन, पूण हांव तें 1 Peter 2:24 हांगा म्हणीत आसा. म्हाका ती सगळी वळखीता न्हू, म्हणीत आसा आनी श्राप सोडला आनी कस सोडला. आनी दुसरे सकाळी न्हिदतना पासून हांव तेंच म्हणीत घेवन या, जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. सकाळी फुडें वच काय था दूख बीन सगळी गेली. कशें मेडिटेट न्हीद आनी एकूय मिनीट न्हू तेंचे गोबरे न्हू तकलेन घेवंक ना, हांगा घेवंक ना, हांगासून उलयल्या कोण सांगता ते. आनी ते मनीस रावले. आतां म्हाका कित्याक भिरांत हांगा न्हू हेंकां न्ही कितें सांगतलें हांव, गोड लोकां खूब जाणां सोयरी येयल्या तेंकां कितें सांगतली. आतां कितें जेजूकूच न्हू, आतां जेजू कडेन कित्याक जेजून ऑलरेडी सांगलां म्हाजे कडेन जाता तें मनशा कडेन जायना तें आपणा म्हाजे कडेन जायना न्हू. आतां कांयच करूं तेजर कांय ना, फर्मास ना लागीं कांय ना, टॅबलेटां कितें घेतले जाल्यार पेन किलर बीन कांय ना. तेंकां सांगचे पडलें कितें जालें कितें, मागीर एकल्याक सांगलें मागीर दुसरो मागीर सगळ्यांक सांगलें तिका अशें जालें तिका तें जालें तेका न्हू तशें जालें. आतां उगीच रावंक जाय. आतां जेजूच आहा न्हू वांगडा आनी कोण ना. तेका लागून न्हू हांव तेन्ना लॉकडावनाच्या टायमाचेर न्हू लोक सांगतालो हे वखद घे ते वखद घे, सांगताले न्हू उखलून घ्या हे घ्या, हेका
व्हायरस हय कळटा हांव कितें सांगतालें तेजेर डिपेंड रावं नाका देवाच्या उतराचेर डिपेंड राव आतां जर हांव कोणागेर गेली आनी थंय तें जायना तूं कितें करतलो आं सडनली कोणागेर पावलें हांव आनी ते टॅबलेट जाय फॉर्मास ना थंयसर लागीं तूं कितें करतलें रातचें तुका जर येयलो जाल्यार कितें करतलो हे देवाचें उदक 24/7 तुज्या वांगडा आसा न्हू तेजेर डिपेंड राव न्हू आतां हांव त्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली म्हाजे कडेन कितें देवाचें उतर आसलें म्हणून फायदो जालो न्हू म्हाका 1 Peter 2:24 तशेंच आमी तें देवाचें उतर अशें शिकोवंक जाय आमकां खंय वयता थंय थंय आमच्या वांगडा आसतलें ही वखदां ही मेडिसीन आमकां कांय फायद्याचें न्हू हांव विजम 16:12 जानवायेचें पुस्तक थोड्या हितूनी ना तें विजम जानवायेचें पुस्तक म्हणून आहा तें म्हणटा कितें नो मेडिसीन एलिमेंट कॅन हील मी बट स्पोकन वर्ड खंयचेच झाडां पालाच्या वखदान हांव बरी जावंक ना कशी बरी जाल्या देवाच्या उतरान हे न्हू हांव जेन्ना न्हू म्हाका दिसता न्हू हांव पळयता 4-5 वर्सां जाली येयली हांव देवाच्या उतरान येयल्ली आनी म्हाका तितलें देवाचें उतर नोको आसलें हें उतर हांवें कोणाच्या तोंडासून आयकलें आनी हांव तें प्रॅक्टीस करतालें एक दीस म्हाका फ्रेंडाची भयणीचेर चेडो आसलो 2 वर्सां जावंक नासलीं तेका कितें सांगलें डॉक्टरान हर्निया जाला म्हणून हर्निया म्हणून एक सायड सुचता कित्याक हांवें तेकाच पळयलां हांवें आनी कोणाक पळोवंक ना तो न्हू एकूच सायड इतली मोठी तेजी जाताली आनी जोरान भाजतालो सारको आनी डॉक्टरान तेका कितें सांगलां 2 वर्सां जावंक ना म्हणटून तेका कितें सांगलेलें ऑपरेशन आहा म्हणून डॉक्टरान तेजें ऑपरेशन करचेंच पडटलें आनी तें हांव गेलें आनी तें म्हाका सांगपाक लागलें जे आवय हांवें म्हटलें ऑपरेशन आगो तुका कितें कळटलें म्हटलें तो पोत बीन तें हें बँडेज मारता तें ओडून काडटलो मुगो कित्याक दुखता न्हू ओडून तेका कांय खबर ना न्हू आमी डॉक्टर गो कितें सांगता तेका 24/7 म्हटलें एक मनीस सावो सारको फुड्यान घट धरून नाल्यार हात बांदून दवरचें पडटलें आनी तो भुरगो मागीर हांवें तेका सांगलें पळय देव कितें म्हणटा ना विजम 16:12 कसलेच झाडां पालाच्या वखदान तुमी बरी जावंक ना पूण देवाचें उतर उलयल्या उदकान तुमी बरी जाल्या आनी म्हाका 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी बरें तें म्हाका कांय खबर नासली तें सांगपाक तेका तेज्या आवयन हें उतर अशें म्हणूंक लागली रात आनी दीस तेजें ऑपरेशन कॅन्सील जालें म्हाका आतां दिसना तो आतां कामां आजुनूय केला कशें म्हाका केन्ना आयकोंक ना हांवें तो 2 वर्साचो आसलो आतां तो कॉलेज कामाक वयता आतां तो काय कोर्स कितें करता पूण कितलीं वर्सां जालीं पळय पूण एकाच उतराचेर त्या आवयन तेका सुटका दिली एकूच उतर आमकां बायबलूय म्हणटा न्हू तेन्ना सतपती येता जेजू कडेन आपणाचो चाकर बरो ना हांव तुज्या घरा येता तुमच्या घरा येवचो फावो न्हू कितलीं उतरां उलय एकूच उतर उलय आनी म्हाजो चाकर घरा बरो जातलो न्हू आमकां कितलीं उतरां उलोवंक जाय बायबलांतली आमी म्हणटा सगळ्योकूच आनी मागणें केलें सगळ्योकूच मागणें केलें जेजू कितें म्हणटा तूं एकूच उलो आनी तूं बरो जालें ना सांगिना कितलीं उतरां उलय म्हणटा गो एकूच उतर उलय म्हणटा हय बरयल्लें बायबलान कितें आसा तें जेजून कितलीं उतरां उलयलें एकूच उतर उलयतालो देंवचाराक दावडटालो तो सगळो आख्खो बायबल सांगतालो तेन्ना जेजू कडेन देंवचार येयलो चिंतनांनी भूक लागल्या तुका 40 दीस उपास केल्ले पळय तेन्ना फास्टींग केलो तेन्ना कितें सांगतालो ताका या फातराचो उणो कर आनी खा तूं पूण जेजून ताका कितें सांगलें खूब सांगलें पळोवचें खूब कितें सांगलें ना बरयल्लेलें आसा ओल्ड टेस्टिमेंटान बरयल्लेलें आसा तें बरयल्लें आहा ओल्ड टेस्टिमेंटान मनीस उण्याच वरवीचें ना पूण देवाचें उतर जें तोंडानसून भायर सरता त्या उतरान बरयल्लेलें आसा त्या उतरान मनीस शेता आमी म्हणटा म्हाका जेवूच खपना खूब जाणां म्हणटा म्हाका जेवूच खपना तर जेजू म्हणटा तूं उण्या वरवीं जेवनाय देवाच्या उतरान कळटा एक म्हाज्या काजनाची भयण बरी नासली खूब बरी नासली आनी जैन आसली रातचें फोन केलें म्हाका काजन आनी म्हणटा तें जैन आहा आनी ताका 2 स्क्रिप्चर दिली एक कितें Acts 16:31
तूं एकलेच जर सत मानताय तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. इफ यू बिलीव इन मी यू एंड युअर फॅमिली वील सेव. म्हणल्यार तें उतर आनी मनीस जेजू सांगता बरयल्लेलें आसा मनीस उण्याच परबी जियेना पूण देवाच्या उतर तूं उलयताय न्हू त्या उण्या वरवीं ते जियेले. अजून आहा तें मागीर तेका हेरे आनी पयलीं एक मॅन ऑफ गॉड भावार्थान तो उदकाची बाटली वयतालो. ते बाटली पिवन ते मोडे कशें येयल्ले तेका ते चलोन गेले. पूण भावार्थ आमी कितें आमकां जाय खूब मागणी केल्ली न्हू. थोड्यांक न्हू चल तूं जेच्या गायांनी बरें जालें वयत पळयता. कित्याक वयत कित्याक पळयता तांकां जाय कितें प्रेयर केल्ले व्हडली प्रेयर जेजूनय म्हटलां न्हू मार्क 16:17 भावार्थान पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरें जायत वयतले. भावार्थान पिडेस्ताचेर हय बरें ते मागणें कर सांगला व्हडलें व्हडलें मागणें कर सांगला तेचो भावार्थान हात दवर पिडेस्त बरें जायत वयतले. भावार्थानूच चोच मानूंक जाय. आमकां मागणें कर सांगला व्हडलें कितें तरी कर सांगला कित्याक हात दवर सांगला कित्याक तो काम करता न्हू. पवित्र आत्मा काम करता न्हू. जो ओल्ड टेस्टिमेंटान देवान म्हटल्यार उजवाड जा तो पवित्र आत्म्यान उजवाड केलो तोच पवित्र आत्मा आतांय आसा. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तो काम करता आमच्या जिवितान. पूण आमी उलोवपाचें काम करता उलोवपाचें काम करता. एक पासून दूख पासून येयली न्हू. हांव म्हाज्या जिवितान आतां दूख दाढी फोडली. आतां कित्याक ही म्हजी दाढी फोडली हांवें कितें गोड खाल्लेलें कित्याक फोडली तें आमकां चिंतना. पूण आमकां देवान कितें सांगलां तें चिंत सांगलां. हे दाडये कडेन उलय सांगलां न्हू. दुखता ते दाडये कडेन उलय देवाचें उतर. आतां काय येना 1 Peter 2:24 म्हूण येतालें ते तुज्या गायांनी म्हाजी दाढी बरी जाली. आर्गा तुका जेजू तूं मनीस राव. हे हांव एकदां न्हू आतां तुमकां सांगता देवाचें उतर काम करताच. एकदां हांव कालांगूट म्हापसा वयताली आनी येताना हांवें म्हाज्या भयणी सांगलें म्हळ्यार उलोव नाका म्हाजी दाढी फोडटाली न्हू. हांवें ते म्हापसा टू कालांगूट येयसर 2 स्क्रिप्चर म्हटला. म्हाजी दाढी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची खूब दुखीक कसलो अधिकार ना आनी दाढी जेजूच्या गायांनी बरी जाली मनीस रावली. पावता म्हणसर म्हाजी दाढी थांबली. हे देवाचें उतर काम करता पूण आमी म्हणपाचें काम करिना. आमकां वाज येता न्हू एकदां दोनदां कितें म्हणूंक हें कित्याक म्हणूंक जाय आमी देवाचें उतर. आमच्या भितर भिरांत आनी दुबाव आसा तो भायर सरोंक जावो. भावाक येवंक जाय न्हू. बायबल आमकां डिपेंड कितें सांगता न्यू टेस्टिमेंटान कितें सांगता आमकां तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें. तो भावार्थ जावन आमचेशी देवा काम करपाक आमचे कुडीन आमच्या जिवितान काम करपाक दुसऱ्याच्या जिवितान तो भावार्थ जावो न्हू. तो भावार्थ येवच्या खातीर आमकां ते स्क्रिप्चर म्हणचे पडटा देवाचो. ते भिरांत दुबाव कितल्या वर्साचो न्हू भितर गेल्लो भिरांत ती भायर सरो नाका. सो मागीर कितलें देवाचें उतर म्हणचें पडलें. दूख आसासर म्हूण तूं कळटा. तेका लागून आमकां हे देवाचें उतर शिकचें पडटा आनी देवाच्या उतराचें तोच तो सांगता. सेम सिस्टम आहा न्हू आमकां अशें आमी जर आतां मिक्सर बीन आमी हें करता न्हू मिक्सर चलयता तें काय आसता न्हू सिस्टम दिता न्हू बुकलेट हो चलोवंक जाय तो आमकां जाय तो चलयलो चलतलो तो लायट नासतना चलतलो. तो सिस्टम आसा सगळें. तो हे देवाच्या राज्यानूय आमकां सिस्टम आसा. गेल्यार आमकां कोणी सांगलें उपासांनी मागणें कर 10 दीस. ब्रदर सांगतालो एक दीस केरला बायलेच्यान तेजें हें जाता तेन्ना डायवोर्साचें हें जालें तेन्ना कितले 1 म्हयनो कितें उपासलें आनी प्रे केलें आनी येयलो घरा. तशेंच आहा लायफ. पूण आमी जेन्ना मागणें सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणें करतलीं तेन्नाच आमकां पेखोवणी गावतली. आनी सांगलें म्हाजें चॅस्ट पेन हांव तें एकूच स्क्रिप्चर 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालें त्या टायमाचेर म्हाका तें उलोवंक जाय भायर काडूंक जाय जेजूच्या नांवान तें बीन खबर नासली. स्क्रिप्चर म्हणटाली. आतां कितें
जेजून देवचाराक जेन्ना ते टेस्टींग येयलें तेन्ना लास्ट म्हटलें तेन्ना सगळो तुका संवसार दिता म्हणून आपूण तुका तेन्ना जेजून म्हटलें देवाक टेस्टींग घालूंक कोर्सर सयताना म्हटलें तशें आमी ताका पयलीं कोर्सर करूंक जाय आमच्या जिवितांतलो कसलेय दुयेंस कसली पिडा देवचाराक वचून येता जेजू कडसून येयना खूब जाणां म्हणटा देवा कडसून येयलें न्हू दुयेंस कोणा कडसून येयलें आयकोंक ना तुमी टेस्टींग या पूण देवा कडसून दुयेंस येयना आं हें आमी आमच्या तकलेन घालूंक जाय सारकें आं दुयेंस देवा कडसून येयना आं दुयेंस कोणा कडसून येता देवचारा कडसून येता आं हें सारकें कित्याक काय म्हणची जर आमकां देवाक दुयेंस काडूंक जाय आसलें तर जेजू कित्याक खुर्सार मरयलो तेणी आमी मरतलीच आसली ओल्ड टेस्टिमँट लोक मरनासलो आमी मरतलीच आसली दुयेंस काडून कित्याक देवान आमकां मरोवंक जाय आमी मरतलीच आसली न्हू देवान आमकां दुयेंस धाडूंक ना ताका लागून तेणी आपल्या एकल्याच पुताक त्या खुर्साचेर मरयलो आनी आमकां सगळें सुटका दिली दुयेंस घेवन तो खुर्सार मेलो 2000 वर्सां पयलीं तेच्या गायांनी आमी बरी जाली आमकां तो दुयेंस येवना तो मरचो नासलो खुर्सार कळटा दुयेंस आनी Act 10:38 आनी तेणी सारकें म्हणजे तेजे वचून सारकें कळटा जेजू कडसून एक्ट न्यू टेस्टिमेंट देवदूताचो इतिहास देवान ह्या नाजारेथाच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो वेता थंय त्याने बरें केलें आनी देवचाराच्या पदवे खाल आसलेल्या बरी केली कित्याक देव त्याचे सवे आसलो कितें म्हणटा देवान त्या नाजारेथा जेजूक कितें केलें संवसारान धाडलो पदवेन भरून आं आत्म्यान भरलेलो आनी शक्तीन माखलेलो आनी तो वेता थंय कितें करूं येतालो वायट वेता थंय तो बरें करीत वेतालो आं कोण बरी नासले तांकां बरें करीत वेतालो वायट म्हणजे देवचाराक बसलेले तांकां देवचार काडटालो आतां तो कित्याक बरो करतलो दुयेंस जालेलो जाल्यार जेजू बरो करतलो आसलो ना ताका लागून जेजू कडसून दुयेंस येयना आं आनी तो म्हणटा कितें देवचाराक हाल म्हणजे देवचार कोण बसलेले तांकां तो काडी जातलो आतां सगळ्यांक पदवी आसा न्हू देवचार काडपाची कित्याक जेजू आसा न्हू आमच्या बरोबर तो जेजू काडटा तर आमी एका सांगचे न्हू देवचार बसला हे बसला ताका हें बंद करया आमी आमचेशीर जायना जाल्यार आनीक आमचे एनोयटेड प्रिचर आसा तांकां आपोवंक जाय आं आनी ते काडटले मागीर सगळ्यांक पदवी दिलेली जाल्यार जेजूच्या नांवान वचोंकूच जाय भायर एकूच नांव आहा हें पृथ्वीचें मोबाच्यान पृथ्वीचे वयर जेजूचें नांव साल्वार दिवपी सुटका दिवपी एकूच नांव आसा आमच्या एकूच नांव आसा न्हू सो इजाकेलान कितें केलें उलयलो न्हू चुकलेल्या आड्यां कडेन आतां आमचे कडेन कोणाक दुयेंस आहा कितें आहा आमी उलोवन आमचें दुयेंस बरें जातलें इजाकेल जर आडां कडेन चुकलेल्या उलोवन आडांचेर जिवीत येयले संदेश उलोवन आमी आमच्या दुयेंसा कडेन आमच्या दुखे कडेन उलोवन आमकां जायना जाता न्हू सो आमी उबी रावया आमी एकूच स्क्रिप्चर दोळे धापया कोणाक दुखता कितें जाता सगळें इजा केल्याचें आमी वाचला देवान सांगलें संदेश दी आनी संदेश दिवन आमी पळयलें ते हांकां जीव येयलो तशेंच आमी आमच्या ह्या कुडीन जे दुयेंस आसा कितें आसा तेचे कडेन आमी उलोवया 1 Peter 2:24 म्हणुया ते जाणा न्हू सगळीं जाणां कितें उलोवंक जाय तें आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवटेली न्हू मेवली दोळे धापया आनी सगळीं म्हणुया आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली आर्गा तुका
आर्गा तुका जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. आर्गा तुका जेजू तुझ्या गायांनीच 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 म्हाका पेखोवणी मेवल्या. आर्गा तुका जेजू तुझ्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेवल्या. सुरगीच्या बापा आमी तुका आर्गा दिता दिनवासता ह्या वेळा पसत आनी तुजे शिकवणे पसत. जशें तुवें आमकां शिकयलाय तुमी मनीस राव जशें आमकां तुवें शिकयलाय हे इजाखेल चुकलेल्या हाडां कडेन उलयलो संदेश दिलो तुवें कितें सांगलेलो तशेंच जेजू तुवें बरयलेलें आसा की 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनीच आमी बरी जालेली आसा. जशें इजाखेलान आपल्या सुकलेल्या हाडां कडेन उलयलो आनी ताका जीव येयलो शिरांतरां येयली मांस येयलो स्वास घातली तुवें तशेंच ह्या वेळार जेजू आमी सगळीं जी कोणाक आजून प्रॉब्लेम आसा त्या आमी दोंगरा कडेन तशें तुवें त्या हाडा कडेन उलयलोय तसोच जेजू सगळे आमी उलयता तुजे स्क्रिप्चर 1 Peter 2:24 बरयलेलें आसा ते जेजूच्या गायांनीच ह्या वेळार बरी जाल्या. ह्या वेळार जेजू आय कमांड एवरी शिरो आसा ते सगळे सुटका जाता हातीच्यो पांयाच्यो त्या वखदार जेजू शिरान तुजे जीव येता जेजू आनी सुटका येता जेजू लूज जाला तुज्या नांवान जेजू सगळे दुयेंस पिडाचो नाश जाला जेजू आय कमांड एवरी पॅरलायज स्पिरीट एवरी स्पिरीट कम आउट इन द नेम ऑफ जीजस जेजूच्या नावान एक दुयेंसाची पिडा दुखीची पिडा ह्या वखदार जेजूच्या नावान भायर सरान दोऱ्यान वचोन पड मोठे जिवितान येवं नाका आनी तशें श्राप सोडटा ह्या पॅरलायज स्पिरिटाचे त्या हाडाच्या हे शिरो जॉईंट हे ब्लॉक जाला तेच्या पासून तेका श्राप सोडटा जेजूच्या नावान. ह्या वेळार जेजू तुझे जिवीत लाईफ ऑफ जीसस इज फ्लोईंग इन दिस बॉडी आणि तुझे जीवित एक कुडीन वावता जेजू तुझे पुनर्जीवनपणाचे जीवित वावता तुझे फेकोवणेचो पावर येता वखदार सगळ्यांच्या जिवितान वावता जेजू आणि सगळ्यांक दुयेंस पिडाचो नाश जाला आणि सगळ्या दुयेंसाचे सुटका दिल्या म्हणून जेजू तुका आर्गायता जेजू एकली जेजू पयलींच्या पारात चड काम करता म्हणून तुका आर्गायता जेजू सगळ्यांचे तुवें जिवीत बदललेल्याचे मन बदललाय जेजू तुझ्या उतराचेर हाडलेल्या पासत जेजू हांव तुका आर्गां दिता जेजू आनी सगळी जी येयलेली तशी परती वयची ना सगळी तुजे जीब तुवें पेखोवणी आयज तांकां दवरलेल्या ती पेखोवणीच घेवन ती परत वयता जेजू आनी आपल्या जिवितान ती काम करता हे तांकां भावार्थ दिलेल्या पासत आनी आपल्या भावार्थाचेर ती सगळी बरी जाल्या म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू तुका आर्गां दिता तुजे शिकवणे पासत पळयतात आत्म्यान आमकां शिकयला त्या पासत तुका आर्गां दिता जे सुवातेर आमचे प्रिचिंग चलता ते सुवातेर जेजू तू उलयता आनी सायन्स एंड वंडर जाता म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू फर्स्ट इंटरनॅशनल रिट्रीटा पासत जेजू थंय तुजे सगळे प्रवचन तुका जाय तशेंच जाता आनी जायतो लोक येयलेलो आसा जो लोक आजून देवाच्या उतराची वळखूच नासली आनी तांकां देव आसा म्हणून संवसारान खबर नासली तांकां येद्या वखदार जेजू तुजे उतराचे वरवीं तूं जिवो आसा आनी तांकां तेंच उतर स्वतंत्र करता आनी सगळीं आपआपल्या गांवां वचोन तुजे उतर सगळ्यांक नोकरो तांकां दिता म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू तुका आर्गां दिता सगळी जी ब्रदर जॉन्सन आनी सगळी टीम मेंबरां पासत तेंच्या घरच्यां आनी तेंच्या फॅमिली सगळीं देवाच्या उतरान रिगलेली आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी सगळीं देवाच्या उतराचें काम करता म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू आमची सगळी टीम मेंबर सगळे तांकां सर्वंट दिलेल्या पासून सगळीं देवाच्या उतरान भरलेली आसा आनी देवाचें उतरूच परगडटा म्हणून तुका आर्गां दिता आनी तेचे फॅमिलीकूय सगळ्यांक तुवें आशिर्वादान भरलेल्या पासून तुका आर्गां दिता जो जेसीएला आमकां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सगळ्याचो आदार येता तेंच्याय फॅमिलीचेर तेंचेरूय जेजू तेंच्या कामा धंद्याचेर भरपूर 100% तेंचेर आशिर्वाद दिलेलो आसा म्हणजे जेजू तुका आर्गां दिता सगळे भरपूर मापान तांकां भरलेल्या पासून जी घरां देवाचें उतर परगटूंक हॉलान देवाच्या उतराक उगडलेलीं आसा त्या घराचेर तेंचे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद दवरलेल्या पासून तुका आमी आर्गां दिता जेजू तुका आर्गां दिता हे झेवियराच्या घराब्याचेर तेजे फॅमिलीचेर सगळे बरेपण तुवें दवरलेल्या पासून जेजू तांकांय तुवें बरें हेल्थ आनी बरी तेजे चेडवाक बरी नॉर्मल डिलिव्हरी दिलेल्या पासून तुका आर्गां दिता आनी हेल्दी वेल्दी बेबी दिलेल्या पासून एक फास्टर एक जल्माक येता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता जेजू देवाचें उतर परगटूंक तुका आर्गां दिता जेजू हे जेवणाचो आदार येयला तेंच्याय पासत रांदलेल्या पासत तेंच्या खातीर आशिर्वाद तेंच्या जिवितान जायत्यो तूं मिलाग्री करीत आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता हे जेवणाचे तुवें बदललाय तुजें रगत आनी मांस सान म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जेन्ना आमी खाता तुजें रगत आनी मांस आमच्या भितर येता आनी तूं आमच्या भितर जियेता आनी आमी तुज्या भितर जियेता
आनी ही बा भयणां जी येयलेली आसा ती परती वचना तुजे भरपूर आशिर्वाद तुज्या उतराचे हितून ती गिरेसान वयता म्हणून ते सगळ्या परस गिरेस आसा म्हणून तुका आर्गायता आनी ते गिरेसकाय वरवीं ती ना ती वस्त तांच्या जिवितान आसा अशी कोत्ता म्हणून तुका आमी आर्गां दिन वाचता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन.